आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा बापा आराधन तुका जेसु आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेसु पवित्र आत्म्या महिमा स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेसु पवित्र आत्म्या महिमा Alleluia 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 स्वर्गार्थं देवुल्या देवा तू झालोय उंड्याचे रूप स्वर्गार्थं देवुल्या देवा तू झालोय उंड्याचे रूप तू मोचे भीतर आयल्या हावसातलो तुझे मंदिर तुझे खातीर हांव जियेता महिमा तुझी हांव गायता तू मोचे भितर आयल्या हावसातलो तुझे मंदिर तुझे खातीर हांव जियेता महिमा तुझी हांव गायता बापा आराधन तुका जेसु आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा येसू जेजूक आराधन तो जेजू आमच्या मुखार आसा ह्या वेळार प्रसन्न बरी तो मुखामळ ताचे जावन आसा म्हाका आनी तुका मेळोवंक तो आयला म्हजी आनी तुजी भेट करच्याक तो आमच्या संगत आसा आराधन मान आनी महिमा तुका सम्या जेजू तुझ्या बोवा परबाईचे मुखामळ आमकां तुवें दाखयलाय तुझे अस्तित्व आमच्या मुखार आसा आमच्या मदकांत तूं आयिल्ल्या खातीर आमी तुका आभारी जावन आसा पूर्वसनी केले मान्ना जीवित मेळोंक ना तांकां पूर्वसनी केले मान्ना जीवित मेळोंक ना तांकां तुका सेवल्लो हर एकलो केन्ना स्मरण दिसोना
उंड्या वायनाच्या रूपा जी येताय आमचे संख्ये तुका सेवलो हर एकलो केतना स्मरण ती सोना उंड्या वायनाच्या रूपा जी येताय आमचे सखे बापा आराधन तुका येशू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिये स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेसु पवित्रत्म्याक महिमा स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेसु पवित्रत्म्याक महिमा Alleluia, 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 Jesus, thank you, Jesus. तुझ्या आस्तुत बरातरा जाऊच्या सम्यान जेजू तुझ्या मोगात आम्ही भरल्या हालेलुया 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 समी आमच्या मुखार समेचो जल्म आमकां वर्त्या दारान जायते बरेंपण हाडून आयलां तारोक आमच्या मदें जल्माला आणि वो तारोक आज आमच्या सांगाता ह्या वेळा उंड्या रुपी हजार आसतना हांव आनी तुमी किरकोळ मनशां तेच तारोकाच्या वर्त्या मोगान बरयली जेजूच्या मोगाची भुरगीं आमी ह्या वेळार आमचे तकले बघून जेजूक नमस्कार करुया जेजू तूं आमचो ताका आमी वंदया सरपडोन आमी ताका आराधन करुया नमस्कार करुया नमस्कार करुया नमस्कार करुया उड्याच्या रूपाखाल पवित्र सक्रामेंतांत करस आसच्या म्हज्या मोगाळा जेजू जेजू म्हणून ना देवाच्या एकल्याच जनीत पुता
जेजो आमच्या मोगळा इश्टा जेजो मनशाकुळाच्या एकल्यास रक्षका जेजो जिविताच्या उंड्या जेजो जिविताची जर सदांच आमचे ते वळच्याक बापान तेजे एकल्यास पुताक मरयेच्या उदारी आमच्या मध्ये धाडली वर्ती घडी आमी नियाळली जावन आसा तर आज येवकारीच्या सक्रामेंतांत जेजू आजार आसो म्हज्या खातीर आनी तुज्या खातीर आज तो आमकां मेळोंक आयला देवपण आनी मनशापण लिपोवन आजच्या आमच्या मोगाळा सोम्या जेजू जावं तुका सर मान महिमा स्तुती आता आनी सदां सर्वदा वर्त्या तरान सदांच आमी जेजू सांगात एक जावंक जेजूचे स्तुती गायन करता आसतना आमी जेचे नांव वाखाणता आसतना जेच्या मोगांत आमी भरता आसतना आज जेजूको रोप्रपे ह्या उंड्या मारी पात आमी पळयता आसतना तस गर्वाच्या कावण्यात जल्मलो जेजू आमच्या मुखार आता आसा जेजूक स्तुती करूंक आमी सगळी उबी रावया मोगाच्या न्हू एक घडीभर उबी रावन आमी जेजूची स्तुती करया आमकां हो अवकाश ताणें दिला आयच्या ब्रेस्तरच्या दिसा ह्या सामलोरेसच्या वर्त्या पुनशेतांत आमी आसतना तसो सामलोरेस ह्या जेजूक भोव वापरपायतना वळखलो जेची वळख करो अनुभव ताका जाल्लो आनी तसलो अनुभव आमच्या थंय जातना म्हाका आनी तुका जायतें बरेंपण तो हाडटा आनी असलें बरेंपण तो दिता आसतना स्वामी आमच्या सांगाता सदांच आसा स्वामी आमचो वर्तो राखणदार जावन आसा सोडवणदार जावन आसो आमकां जाय जाली सोडवण दिवंक आयिल्लो ह्या संवसारार जल्म घेतलो तसो स्वामी ताचे वर्तेपण आमच्या थंय दाखोवच्याक आज आमच्या सांगाता तो आसतना आमचे काळजां मनां सगळीं नितळ करुया आमच्या थंय कसलेय नाबक्षणाची बगप आसा तर ते आमी संपूर्णान काण उडयत सोम्या म्हूण आमी मागया त्या खातीर आमकां माथेवाच्या वांजलांत वाचूंक मेळटा वेदी मुखार तुजी काणीक व्हरता आसतना तुज्या काळजांत हेरांक तुज्या भावाक या भयणीक कितेंय राग या हगे आसा म्हूण तुका कळ्ळें जाल्यार तूं तुजी काणीक थंयच दवर वच आनी तांचे कडेन वचून राजी जा उपरांत येवन तुजी काणीक भेटय असो अर्थ इतलोच मोगाचो न्हू वो आपुरबायच्या नितळ निर्मळ काळजांत आमी एक जावंक आसा जेजू लागीं आनी अशें आसतना जेजू आमकां वर्त्या तरान आपोवणें दिता आयच्या दिसा ताची स्तुती करूंक ताका अर्घां पाठोवंक आनी ताचें गीत गावन आमी उल्हासूंक हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया देवा बापा हरसून गावया जिसू सोम्या हरसून गावया पवित्रात्म्या हरसून गावया त्रिएका देवा हरसून गावया देवा बापा हरसून गावया जिसू सोम्या हरसून गावया पवित्रात्म्या हरसून गावया त्रिएका देवा हरसून गावया सांगता म्हणया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया तोच जीवदातारी जिवी दिवच्याक आयिल्लो जावन आसा कृपेंत आमकां बरोवंक आयिल्लो जावन आसा आमच्या घरच्यांक जाय जाल्यार बरेंपण आमकां हाडूंक आयिल्लो जावन आसा ताच्या वर्त्या बेसांवांनी आमकां बरो आमचे ते आसले उणेपण
आमचे ते आसले कसले भात कसो छाडो कांडो गायलो जावन आसा हरसोर आमी गावया जीवदाकारात हसून गाव्या जीवित दिल्या हसून गाव्या कृपेवंताक हसून गाव्या सस्ताच्या बापात हसून गावया जीवदाकारात हसून गाव्या जीवित दिल्या हसून गाव्या कृपेवंताक हसून गाव्या सस्ताच्या बापा हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या दैविक उजवाड ताणे आमकां दिला पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बरोवन भक्ताची देणी आमकां ताणें दिल्यात रायांचो राय जावन स्वताच्या आत्म्याक आमकां दिल्लो जेजू क्रिस्त आमच्या संगत आसतना सर्वपदरा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याक जावं दी ती महिमा आयच्या दिसा नसो जेजू क्रिस्त आमच्या संगत आसचो दैविक शक्तीन आमकां भर तुजो उजवाड आमच्या थंय कसय त्या उजवाडांत आमचे दिश्ट हो प्रकाश बरी जावं दी हेरां थंय बरें पळोवच्याक हेरांक बरें आशोवच्याक हेरांच्या जिवनांत जायतें बरें हाडच्याक जाय जाल्यार मिनत करूंक सेवेचें जिवन जियोंक हो मोगांत एकामेका वेंगोंक जाय जाल्यार करपेचें जिवन आमकां दिता आसतना हर्शिता आमी तुका उल्हासता आमी तुका संतोषान आमचे सगळे मन धन आनी धन तुका आमी दिता दैविक स्वाडाक हसून गाव्या रायांच्या राया हसून गाव्या स्वताच्या आत्म्या हसून गाव्या सर्वत्वे धारा हसून गाव्या दैविक स्वाडाक हसून गाव्या रायांच्या राया हसून गाव्या स्वताच्या आत्म्या हसून गाव्या सर्वत्वे धारा हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या हालेलुया 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 भुरग्यांच्या कुडी ताणी जिवितांत सगळं तुजो उजवाड म्हाका इच्छा करूंक आयिल्लो आमच्या जिविताक तुज्या तुझ्या पवित्र शक्तींत आमी स्वार्थपणान जियोंक आमचो एकवट एक जावंक
जेजो मंगला राया जेजो मंगला बापा सगळे बरे बळाकारी आमचे पटमा तुका समर्पित करता आमचे वैयक्तिक जीवित तुका समर्पित करता हरवळा तुका वरचा मोगाला तुका वर जम्या हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 지금 보시오 먹의 번안에 버리는 마가서 완젤 11वा अध्याय 24 and 25 ओळू आमका आपर बायतारांनी ह्या पर्यंत सांगता देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळेंच म्हूण सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मगाच्या नैतिके आमचे ताळे आमी जेजू मुखार आसा क्रिसमस जाला नव्या वर्साक आमी पांय तेंकला आमकां ताळे आमचे येनान म्हळ्यार दोगा तेका मात सांगल्यार आमी केंच्या खातीर पुंजोवन दवरता कळीत ना पुंजोवन दवरूंक आमकां आपोवना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गा जेजो होगळाप जेजो वंदन जेजो महिमा जेजो मान जेजो प्रणाम जेजो होसाना जेजो जय जय जेजो हालेलुया 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 तुमकां मेळ्ळेंच म्हूण सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलें ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरी तुमकां कांयपणी विरोध आसल्यार तें बगसिया तवळ सर्गींचो तुमचो बापूय तुमची पातकां बगसितलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मगीच्या भावनांनी भयणीनो बोवा परबायची एक शिकवण बसवणी जेजून आमकां दिल्ली ही बसवणी वर्ती जावन आसा मोगाच्यान कित्याक इट्स अ ग्रेट प्रॉमिस जीसस हॅज गिवन ही बसवणी अशी आसा की तुवें मागल्लें तुका तें मागण्यास मेळटा म्हणून तूं सतमंताय जाल्यार खंडीत जावन तें मेळटलें उपरांत जेजू आमकां त्याच वांजलान मार्काच्या वांजलान 11व्या अध्यायांत 21 वळीर म्हणटा तुमी बावट्टान बरोवन सतमानोन हे पर्वताक हांगा जावन थंय वचून पड म्हण सांगोन तुमी सतमान ते जाल्यार तें जातलेंच म्हळ्यार तुमी मागिल्लें तुमकां मेळटलें आनी दुसरें कंडिशन बोवा परबायतरान ताणें दिलां तुमचें काळजां मनां नितळ आसूंक जाय एकामेकाक बगसूंक जाय जावन बरो मोगाच्या न्हू थोडे फुडें आमी इल्लें कॉम्प्रोमायज करता कॉम्प्रोमायज कित्याक म्हळ्यार एका दोगां बगसूंक जायना उरिल्ल्यांक सगळ्यांक हांव बगसिता जायत्या जाणांनी म्हणचें आसलें रेतीर मंदिरांत रेती जाता आसतना सगळ्यांक बगसिया म्हळ्यार प्रत्येक तरां कावन्सिलिंगा येता आसतना म्हणचें आसलें सगळ्यांक बगसिलां फादर पूण एकल्याक बगसूंक जायना असलें कंडिशनां जेजू ओपन घेना अनकंडिशनल कंडिशन घालूंक ना कित्याक जेजूच्या वेळार इतले जाण जेजूक विकृत करूंक आसात नेगार करूंक आसात जेजू वयर नाका जाल्लो अपराध मानूंक आसात जेजून करिनातलें केलां म्हूण सांगले आसात जेजूक पात्रोंक तयार जाल्ले आसात जेजूक संपणोंक सिरकोन घालूंक राखले जावन आसात आनी अशें आसतनाय जेजू कळीत आसले सगळे आपणाक अशें करताले म्हण ताका पयलेंच कळीत आसल्यार तो कोणाक सण सोडिना कोणा की तो सण सोडिना मात न्ही तांच्या वयर रागार तो जायना तांचे खापाटीपण तो खंडन करता त्या देखून पारिजांक पळोवन तो म्हणटा खापाट्यानो आज्ञा पिल्यानो म्हणटा कित्याक तांचे कपाटपणां तो मेसोना तांचे कपाटपण भितर तांणी काळबाण दवरना भायर बरें दाखयल्यार कितें फायदो म्हण ताका कळीत आसलें त्या देखून तो म्हणटा जें कितें भितर वता तें तुका मेळना जें कितें तुज्या काळजांतल्यान भायर येता
ते तुका मेळयता म्हणटा आणि त्याच प्रमाणे हेरोदाक तो म्हणटा कोलो खोलो जावन आसा लिपन रावसो खुतांत्री आणि कित्याक ताका कळीत आसलें हो हेरोद कसलो मनीस म्हण हेरोदान जायती पातकां गेली ताका कळीत आसली आणि त्या देखून तो म्हणटा ताका खोलो थोड्यांक तो म्हणटा आपुरबायतरान बरो मनीस नातानायलाक तो म्हणटा तो बरो मनीस सी सांग म्हणटा बऱ्या काळजाचे तुमी तर मग भावान आनी भयणीनो आज आमकां जेजू न्हू सांगचे इतलेंच हांवें तुका दिल्ल्या तुज्या भावाक हांवें दिल्ल्या तुज्या भयणीक तुवें बक्षी लायंगी तूं बक्षून बरें काळजांत म्हज्या मुखार आसाय तर तुवें सत्मानून मागलें हांव तुका दितालो मात्र न्ही जेजूच्या नांवान हांव तुजें बक्षणें मागतां ह्या वेळा मोगाच्या भावान आनी भयणीन आमी हांगा आसा जायते जाणां ऑनलायनीर विक्षण करना आसात कोणा आनी उपरांत थोडीं जाणां पळयतालीं ह्या वेळार तुमच्या काळजांत असलें कितेंय काळपण आसा तुमच्या काळजांत कितेंय खापाटीपण आसा आनी हें सगळें आमी सोडूंक जाय त्या देखून जेजू आमकां सांगता जेजूच्या मोगान बरो न्हू आमी हेरांक बोगसूंक आमकां आपणे दिता जेजू भोव मोगाळा बापा तूं कुर्सार कश्टोन वळवळच्या वेळार सयत तुवें सांगली उतरां बापा ते कितें करता ते नेणांत तांकां बक्षी वर्साची सुरवात आमी आराम केल्या ह्या वर्साच्या सुरवातेर आमी आसतना जेच्या वर्त्या मोगान बरोवन आमचें वर्स बरें जायचें तर हर एक लागी आमी मोगान लेखीत जाय कोणीय जावन कितेंय ताणें केलां जावन म्हज्या काळजान कितलीं दूख आसून ती सगळीं दूख आज जेजूक आमी दिवंक जाय आनी जेजू आमकां म्हणटा तसलें काळीज बक्षी कित्याक ती कितें करतात ती नेणांत जेजू म्हणा लागलो ते कितें करतात ते नेणांत पूण बापा म्हजें काळीज बरें जावन आसा म्हजें काळीज उदार जावन आसा म्हजें काळीज बक्षाणेचें जावन आसा तर आज सम्या आम्हा सर्वांक जाय जालें ती बक्षाणेचें काळीज ती दारुणाय आमचें तें आमी दवरल्या तरी ती काण ओडून मोवाळय जायत्या जाणांक आज हांगा येवच्याक तुवें आदार दिल्लो जावन आसा असलो आदार तूं आमकां दिता आसतना सम्या जेजू तुज्या मोगान आमकां बर सम्या जेजू तुज्या मुखामळ आमच्या थंय प्रकाशीत जावं दी आज चड आनी चड मापान आमकां तुजी वर्ती कृपा बगूंक तुजे कृपेची जर म्हज्या आनी ह्या म्हज्या भुरग्यांच्या काळजांत सदांच वळच्याक जाय जाल्यार बरें संद्रप बरेंपण बरें मन खालतेपण मनशापण आमच्या थंय सदांच रसून हाड जेजूक आर्गां आनी होगलाप दिवया असलें बरें काळजांत क्रिस्तांवपण आमकां दिल्ल्या खातीर सम्या जेजू तुजें बरेंपण तूं सदांच आमकां दिवन आसाय आज आमची काळजां तुज्या बरेपणांत भरता आसतना आमचे काळजां उमाळोन येवं दी खरो संतोष एकामेका परगटूंक खरो संतोशान जियोंक जाय जाल्यार सर कृपा तूं आमकां दिता आसतना आर्गां आमी पाठवया स्तुती गीत आमी गावया ह्या स्तुती गिताद्वारे आमचे काळजांत असलें कितेंय उणेपण आसा कितेंय आमचे थंय राग हगे द्वेश आसा ह्या मोसोर आसा स्वार्थपण आसा म्हाकाच जाय जे हांव तोडलें म्हणलें एक बगप आमचे थंय आसा तर सिक्के आमी कालतेपण मरयेमा येता न्हू सिक्के आमी कालतेपण झूज येता न्हू सिक्के आमी तें कालतेपण जेजूता न्हू ह्या कांय व्यक्तीचे कालतेपण आमी पळयता आसतना आमचे व्हडपण खंयच्याय पायद्याक न्ही मोगाचें न्हू तेरे सगळें समर्पण आमी दिता आसतना जेजूक आमचे काळीज दिवया जेजूक आमची कूड दिवया जेजूक आयच्या वेळार आमचें जिवीत दिवया आनी आमी गावया उबी रावया पाण संको 81 उबी रावन संगाता मेळून गावन करया पेज नंबर 81 आओ रे सब मिलकर गाओ रे
यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे आओ रे आओ रे, सब मिलकर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। गाएंगे गाएंगे सब मिलकर गाएंगे, यीशु का मधुर नाम, 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 यीशु का मधुर यीशु का मधुर नाम। नाम. होय त्यांचं वरचे नाव, जेजूचे नाव, वापरबाईचे नाव, जेच्या पवित्र नाव, सत्य बरीत नाव. आणि या नावात असलेली सगत आमच्या कोडेन बरच्या खातीर हे नाव आम्ही गायत असताना, जेजू म्हणून आपयत असताना, येसू म्हणून आपयत असताना आमच्या कळसांत जावचे ती बदलावड, आमच्या मोठीन जावचे ती बदलावड, आमच्या कोडीन जावचे ती बदलावड सगळी जेजूची जावन आसा. जेजू तुझे नाव, वर्ते नाव, पवित्र नाव. सुंदर है पावन है यीशु जी तेरा नाम, सुंदर है पावन है यीशु जी तेरा नाम, सुंदर है पावन है यीशु जी तेरा नाम। आओ रे आओ रे, सब मिलकर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम. गाएंगे गाएंगे सब मिलकर गाएंगे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम. आमच्या कळसांत आसा, आमच्या मनांत ते आसा, आमच्या रेखाटे विडेत आसा, आमच्या वावरांत ते आसा, आमच्या रेखा जिणेच्या उस्वासांत जेचे नाव, वो पवित्र नाव, सुंदर ते नाव, आमकां सदांच जिवीत दिवचे नाव. आयलो जेजू जिवीत दिवच्याक तेंच जिवीत ताच्याच नांवान आमच्या खातीर ताणें दिल्लें जावन आसा. दिल में है मन में है यीशु जी तेरा नाम, दिल में है मन में है यीशु जी तेरा नाम, दिल में है मन में है यीशु जी तेरा नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम. आएंगे गाएंगे सब मिलकर गाएंगे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम. आमच्या जिवितांत आम्ही जायते उपाय करचे, आमच्या काळजा कोडी भितर आसचे आणि आमच्या भायर जावच्या हर एका आठवड्यात, हर एका दिसपडत्या जिवनात, आमच्या जिविताच्या चरित्रात, हर एका ल्हाना भुरग्यातय, नेणट्या भुरग्यातय, युवकातय, युवा जणातय, सगळ्या काजरी जोड्यातय, प्रायक पावल्यातय, प्रायस्तातय, वडिलातय, हर एकल्यातय आसचे नाव, सगळ्या प्रकृतींत वयचे नाव, सगळ्या जिवीक जिवीत दिवचे नाव मान्य आसता. हर एकल्याचें मत केल्लें, हर एकल्याकी आपणा थंय वेंगल्लें, हर एकल्याकी आपल्या गोपान घेतलें, वो वापरबाईचें नाव, जेजूचें नाव. अंदर
है बाहर है यीशु जी तेरा नाम, अंदर है बाहर है यीशु जी तेरा नाम, अंदर है बाहर है यीशु जी तेरा नाम। आओ रे सब गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। गाएंगे 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 सब मिलकर गाएंगे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे आओ रे आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। गाएंगे गाएंगे सब मिलकर गाएंगे यीशु का मधुर नाम, 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 यीशु का मधुर नाम। हालेलुया 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 જેનો તે પવિત્ર નામ છે તો હાલેલુયા હાલેલુયા જમગાન બોલેલે નામ છે સંપૂર્ણ આપના પર બડા ઠેજો यीशु सर्गांत का जिसु भगवत का જેસો 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 જાવા કાસલે તે બોલ તારે જાવા કાસલે તે કે સગળા જસ સગળા જસ જીવિત આધાર સમય પર બડા કાલે સમય હાલેલુયા જસ હાલેલુયા यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। जेजू त्याच पवित्र सक्रमेंतावे तुमची दिश्ट सरायात बोवापूर्वेसो जेजू कोणेय आमकां चोण सोडल्यार तो सोडचो न्हय, कोण आमचे थंय पयस गेल्यार तो आमकां पयस करचो न्हय। कित्याक असो जेजू आमच्या संगता रावून आमकां आमच्या मुखल्या दिशेक जाय जाल्यार बरेपण हाडचो जेजू हो। जेजू सांगात एक जावन जियेत आसतना मोगाच्या न्हू आमी बगचे ते काकूत, आमी बगचे ते बगप सगळे आमच्या जिवितांत नवे जावन हाडूंक शकता। आमचो अनुभव आमचो संबंध जेजू थंय कसो आसा हे नांव हांव म्हणटा आसतना म्हजें थंय कितें जाता, म्हज्या आठवड्याक आसलें, म्हज्या काळजांत आसलें बगणाक आसलीं हे आमी पळयलें जाल्यार तेत जेजू सांगात आमी आसतना व्हडा संतोशान आमी आसूंक जाय। कित्याक आमकां आदार दिवचो जावन आसा जेजू, आमच्या कश्टांक पावचो जेजू, आमच्या गरजांक हात मेळोवचो जेजू, हर एका दिसा म्हणल्या बरी आमच्या सांगाता रावचो जेजू। ह्या जेजू सांगात आमी आसतना भियोवची गरज ना, कित्याक तो म्हणटा आमकां हांव आसतना भियोवची गरज ना। आज तुमचे कश्ट तुमचे वळवळे, तुमचे थंय जायती कंत बेजाराय आसा जावंक बरो, जायती चिंता मोतीन आटयल्यान जावंक बरो, जायती चिंता हेणे तेणे धांवन आसा जावंक बरो, पूण जेजू म्हणटा तुवें कितेंच करूंक जायना तुजे इस्ताकी, तुवें कितले उडी मारल्यार, तुवें कितले म्हाका जाता म्हळ्यार कांयच करूंक जायना। कित्याक म्हजे विणे तुमी कितेंच करूंक शकनात। म्हजे थंय एक जावन रावनांतर
तुम्ही यथेष्ट पळ दिवंक शकचे ना ते करपण वचा फांट्या पर्यंत तुम्ही जातले म्हणटा तो आमी चिंतूंक पुरो नास्तिकपणांत आसा ते तांकां कांय जायना गी देवातान पयस वतात तांकां कांय जायना गी एका तरेचे बेन तांचे थंय बसुल्ल्या देखून हें जालां जावन तांचे थंय घडलां बेन कितें जाता काय म्हजी जिणी बरी ना हांव बरें जियेना पूण जेजू म्हणना तुका हांव पयस लोडटा म्हणना तुका हांव कश्ट दिता शिक्षा दिता म्हणना शिक्षा दिवचो जेजू आमचो न्हय आमकां परत लागीं आपोवचो जेजू प्युरिफाईंग गॉड आमचे काळीज नितळ करूंक आपोवणे आनी अवकाश दिलो जेजो आज जर एक लागीं तो अवकाश तो दिता आमचे काळजां मना एक जावन जेजो व्हर तो अनुभव करूंक आमकां तो आपयता तो आमकां भेटला ताची वळख आमकां जाल्या आजय तो म्हणटा ये अनुभव कर म्हाका एक्सपिरियन्स मी अनुभव पडयली तसलो अनुभव आमकां जालो जाल्यार आमी वगेत बसचे ना मोगाचे न्हू आमी संतोशान आसतल्या उल्हासान आसतल्या आनी आमचे काळीज सदांच जेजूच्या मोगांत बरोवन ओमतोचें जावन आसा आनी जालो मोग आमचे थंय ओमतत आसतना आमी त्या जेजूक वर्त्या तरान आमच्या काळजान दवरन आमचें जिवन सुफळ करूंक मुखार वेतल्या कितले कश्ट आयल्यार ते कश्ट म्हण बगचे नात फाटल्या दिसांनी एक 2 दिसां पयले एका स्त्रीयेक हांवें फोन केलें तिच्या भुरग्याचे 10 वर्सांचे भुरगे सरिल्ले आनी त्या भुरग्याचे वर्साचे मीस केदाळा आनी खंयच्या तारीखेर दवरला म्हणून समजून घेवच्या खातीर तिका फोन करतना ती म्हणा लागली फादर जेजून जायते कश्ट म्हजे तो निवारल्यात हांव म्हळें जायते कश्ट तुका आयले न्ही गी वय फादर कश्ट मनशाक येनासतना मागीर कोणाक घेवचे पूण तसले कश्ट येता आसतना जेजू म्हाका ताच्या लागीं येवच्याक आपोवणें दिल्लें म्हण म्हाका बगता ताचो चड अनुभव करूंक म्हाका बगता कित्याक म्हजे नेणटे भुरगे मरण पावता आसतना ताका मातये पायता आसतना हांवें चिंतूंक नासलें म्हाका संवसारान रावंक जाते म्हूण आज हें करत 5 वर्स जालें आनी की हांव व्हरत्या जेजूच्या मोगा देखून मात्र संवसारांत आसा जेजून म्हाका शिकयलां जें कितें तुका हांवें दिल्लें तें हांवें म्हज्या वडताक व्हरून गेलां पूण तुजें जिवीत बऱ्या तरान जियोंक जाय जालो अवकाश हांव कर दिता आनी असले जायते सन्निवेश आमच्या जिवनांत आयल्या सांग पुरो देवाक आमी आभारी जावन आसा देनवाच्या काळजांत मनांत परत देवाक लागीं सरया अर्घ आमी पाडयत आसतना काळजां मनां जेजूक दिता आसतना ताचो अनुभव आमी करता आसतना आमचे थंय जेजू जियेता शिवाय दुसरें कोणूच जियोंक साध्य ना जेजूचो अनुभव आमकां जाता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तसो संपावल म्हणटा त्या जेजूचो अनुभव म्हाका नव्या जिविताच्या वाटेक व्हरून वता हांव जियेता न्हय जेजू म्हजे थंय जियेता वडपण म्हजें जेजूचें वर्तें जिवीत म्हाका ताणें दिल्ल्या खातीर तें हांवें वाडणूक तें हांवें गाजोवंक तें तोंडांत म्हज्या जिबेंत हर एका वेळा परगटूंक ताणें दिल्लें बरेंपण हांव वाखाणटा गायता आसतना गीत आमी जेजूच्या सांगात एक सव्या आज अपुर्बायचे जेजूचें नांव हाचे विशयी आमी शिकोवन आयकोंक वेता आसतना तो जेजू आमच्या सगळ्या काळजांत आमच्या मोतींत आसली सगळी खपाटपणाची जावं दी वायटाची जावं दी निशक्तपणाची जावं दी या कितें खंतीची बेजाराची चिंता ती पयस सरून बरी अपुर्बायेची पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरयल्ली चिंतना म्हज्या मोतींत राज करूं दी म्हजें काळीज तुका दिता सोम्या म्हजी सगळी कूड तुका दिता सोम्या म्हजें जिवीत तुका दिता सोम्या ह्या जिवितांत जायतें बरेंपण करूंक तुज्या क्रिस्ती मावल्यांनी म्हजें जिवीत सोबावंक मात्र न्ही आसता कृपेच्या देण्यांनी बरोवंक प्रेरक आत्म्याक काल जावन जियोंक त्याच प्रेरक आत्म्याच्या देण्यांनी
सदांच म्हजें जिवन आपुरबायचें करूंक जाय जाली सकत म्हाका तूं दी. उबी रावले कडेन समी गायन करया पाण संको 111 नूरा हनंदू 111. जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणें. जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका कांयच ना म्हाका ना कांय उणें. म्हाका जाय तो जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणें. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो मोग तुजो पुरो भंय आकाशोरो सोम्या भंय आकाशोरो मोकाळसान पेटो आसो ससान पासो दुरो. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट गुण जीव दिलो मोग तुजो पुरो भंय आकाशोरो सोम्या भंय आकाशोरो मोकाळसान पेटो आसो ससान पासो दुरो. जेजू तो म्हजो राय जेजू सदांच तो म्हजें दायज आनी तो म्हाका जाय. म्हजें ताण उणें जाता आसतना म्हजी सगत उणीं जाता आसतना तुंत जावन आसाय म्हजें खाण. हें खाण सेवलो हांव प्रत्येक तरान त्राणान भरतालो आनी सदांच तुजे सांगात एक जावन जियोंक. तुजे विणें म्हाका जियोंक नाका सोम्या तुजे विणें जियोंक म्हाका निर्मो नाका सोम्या. कित्याक तुजे सांगात आसतना हर एके बरेंपण आसा. तुजे सांगात हांव हेर जाता हर एके बरेंपण तूं म्हाका दिताय. तर जेजू तुमचो म्हजो राय आनी तुमचो म्हजें दायज. जेजू मुजो राय आनी तोच मुजें दायज आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू मुजें खाण आनी तोच मुजें त्राण जियेना हांव ताचे विणें. जेजू मुजो राय आनी तोच मुजें दायज आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू मुजें खाण आनी तोच मुजें त्राण जियेना हांव ताचे विणें. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट गुण जीव दिलो मोग तुजो पुरो भंय आकाशोरो सोम्या भंय आकाशोरो मोकाळसान पेटो
आसो ससान पासो दोरो तस समय म्हजे थंय आनी तुजे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें तेंच बगाप घेवन सगळे आमी बसया मोगाचे न्हू शिकोणाक आयकोंक आमी आयती जावया आनी ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमचे सांगता आसा म्हणलें बगाप संपूर्ण तरान तुमचे थंय आसूं दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हरगा जेजू होगळा जेजू वंदन जेजू महिमा जेजू मान जेजू प्रणाम जेजू हालेलुया 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 कशे आहात तुमी सगळे बरी आसात क्रिसमस आनी नवो वर्स बरें जालें नव्या वर्सांत आमी आसा आजुनी आमी म्हणटा हॅपी न्यू इयर बरें नव्या वर्साचे उल्हास तुमकां सर्वांकी हांव मागता आनी देवाचे विस्तार आशिर्वादां ताचो प्रकाश भरीत मोवाळ मोग सदांच तुमचे थंय तो प्रकाशीत भरीत धाडूं दी आम्हा सर्वांकी ताच्या मोगांत तो बरो दी म्हणून आमचे मागणे जावं दी सर्वेस्पर आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां सदांच बरो म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगेच्या भाव भयणीनो जायते राटावळी आमकां आसले जायते प्रोग्राम आसले ह्या दिसांनी कोणा कडेन विचारल्यार ते कितें म्हणटात रे तरी लोक उणो आसा फादर कित्याक म्हळ्यार जायते फंक्शनां आसात फादर जायते प्रोग्रामां आसात जाल्यार ती फंक्शन आनी प्रोग्रामां आसल्यारय जेजूक पयलो स्थान दिवच्या खातीर आनी जेजू सांगता थोडो वेळ करसूनच्या खातीर तुमी हांगा आयल्यात खंडीत जावन भोव बरी खबर ती कित्याक बरी खबर घे म्हळ्यार जेजूक मेळच्याक जेजू कडेन सांगत आसच्याक जेजू कडेन तोंड वेळ करसूनच्याक तुमकां इतली उर्बा आसतना खंडीत जावन जेजू जायत्या वर्त्या मापान ताका प्रतिफळ दितालोच कित्याक जेजून म्हळें आसा जो कोण म्हजे खातीर सगळें सांडून म्हजे खातीर सगळें सोडून आयला तर ताका जायत फळ आनी जायते दिरबी म्हज्या बापाच्या घरांत आसात ती खंडीत जावन ताका पावो जातली आपल्या सिसांक तो म्हणटा आनी तेंच बरेंपण तुमी दाखयलां आनी तुमचे गरजो आसल्यारय पयलो वेळ आनी पयलो स्थान ह्या जेजूक दिवच्या खातीर तुमी हांगा आयल्यात देव तुमकां सदांच बऱ्या भलायकेंत सांबाळून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा जायते फुडें आमी जेजू म्हणटा ओ जेजू म्हाका पाव जेजू म्हाका राख जेजू जेजू म्हणल्यार नांव मस्त फुडें आमी काडटा न्ही गे पळय की न्ही जेजू म्हणल्यार नांव काडटा वडिलान तूं जेजू म्हणल्यार नांव काडिनासतना कांयच म्हणनात आमी म्हणी कांय कांट तोपल्यार अय्यो म्हणूंक पुरो आतां पूण आमचे वडिलां अय्यो अप्पा आनी म्हण कांय सांगनात कितें म्हणटात ती कितें म्हणटात जेजू ओ जेजू पळया कितेंय जावन जेजूक उलो मारतात थेच घडये जेजूक उलो मारतात आतांची थोडी भुरगीं मम्मी डॅडी म्हणून उलो मारता कित्याक म्हळ्यार तांकां मम्मी आनी डॅडी मात कळीत आसा जेजू विशयांत इल्लें कोण उणी आसा त्या देखून आमकां पयलो जाय तो जेजू त्या देखून जेजू म्हणटा वर्त्या तरान म्हज्या नांवांत आसली ती सगत समजून घेतली तर दुसरें कांयच गरज ना आज तें नांव कशें जालें म्हणून समजून घेवया पयलींच्या काळार आमचे कडेन कातोलीक पंचांग आसलें न्ही गे तुमच्या घरांनी आसलें म्हज्या मायन केदाळ म्हणचें कांय नातल्यार ओडना रे पुता फेस्ताक गेल्यार एक कातोलीक पंचांग हाडलें आदल्या वर्सा एक कातोलीक पंचांग व्हरतना ही म्हणा लागली हें कातोलीक पंचांग न्ही हें कलें दुसरें कॅलेंडर म्हळ्यार कित्याक आतांच्या कातोलीक पंचांगाची सायज ही चेंज जाल्या तांचें आसचें सगळें स्वरूपय चेंज जाला तो कालारय चेंज जाला
पयलेचे कलर एक धवो आनी ताका इल्लो निळसो हे दोन कलर आनी चिक्के कांदोपणाची थोडी नांवां येणें देणें तें सोडल्यार दुसरो कलर कातोलीक पंचांगांत तुमकां पळोवंक मेळनातलो आनी कातोलीक पंचांग पळयलें ते कळ्ळें पळयलें म्हणटाले हें जावन आसा कातोलीक पंचांग कितेंय जावन दी बदलावणेरी कडेन जाता पूण ह्या कातोलीक पंचांगांत कितें आसा भुरगीं जल्म लक्षण आमची वडील येतालीं आनी त्या दिसाक आज जानेवारी कितली तारीख 5 तारीख भुरगे जल्म जाल्यार पयलें खंय सत्तालीं कातोलीक पंचांगांत सुमार नांवां आसात चेडूं जाल्यार आसा ती नांवां पळोवन सत्तालीं आनी म्हणटालीं हें नांव दवरी जाय त्या देखून आमची जायतीं नांवां सांतांची जावन आसात पळया आदलीं नांवां सगळीं सांतांची जावन आसात आतां ती दवरूंक जाता थोडीं जाणां आतां पाटी आयल्यान फाटल्या दिसांनी कोणें म्हणलें हांवें एरन म्हूण नांव धरलां फादर सॅमसन म्हूण नांव धरलां फादर जुआंव म्हूण नांव धरलां फादर रेबेक्का म्हूण नांव धरलां फादर अपुरबाईची नांवां त्या वेळार आमची मलगाडी कातोलीक पंचांगां जावन विंचताली आज आमी खंय जावन विंचता मोबायलाक येता गुगल ओपात न्ही नांवां आमच्या वडिलांक सांगूंक येना ते अर्दें बापायचें अर्दें आवयचें एक अक्षर भावाचें आनी एक अक्षर भयणीचें ती घालून ती नांवां अशें केल्यान की आमच्या वडिलांचे जिबो ते आड पडटात गोवानांत ह्या दिसा कित्याक म्हळ्यार तितलें कॉम्प्लिकेटेड नांव आमी कर दवरलां मगाचे न्हू पोरेक लेगीत विचारलें नांव कितें गे ती म्हणा लागली ते खालें गे आबी खंय फादर आबी म्हाका येना फादर तें आबी गेल म्हूण दवरला म्हूण दिसता आनी ती म्हणा लागली आबी हांवें ताका बाये म्हूण आपोवचें फादर नांवूच कळीत ना आनी इल्लें तर आमकां एकामेकाची नांवां उगडास उसरोवचे दीस येतात की म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमी हें नांवां तितलें कॉम्प्लिकेटेड करून दवरल्यांत आनी अशें आसता मोगाचें न्हू आमच्या सांताची नांवां जाय तीं उसळल्यांत ह्या दिसांनी कातोलीक पंचांगाची नांवां पळोवंक गेलीं जाल्यार म्हणटात दॅट इज वॉट आउटडेटेड मोगाच्या भावान आनी भयणीन त्या कातोलीक पंचांगाच्या नांवान दिल्ल्या देखून आज आमची भुरगीं कितले अपुरबायतारान कितले आंजाळ जावन आसात कितले संत भक्तीपणांत आसात थोड्यांची नांवां आयकता ह्या भुरग्याक हें नांव दिल्लें सार्थक जालें ह्या भुरग्याचे गूण पळयात म्हूण सांगतात तेच म्हण दुसरी नांवां दिल्लीं पुरा जाणीं पाड जाल्यान म्हण चिंती नाकात त्या देखून आतां घरा वचून तें नांव दिवं नजो खंय तें कालिंग आसा खंय ना तें कांय ना पूण आमी नांवां दिता आसतना चड जावन संत भक्ताची नांवां दिता कित्याक म्हळ्यार त्या सांत भक्ताचे वर्ते जिवीत म्हज्या भुरग्याचें जावं दी हो संत भक्त ताका राखो दी आमकां एकलो सांत आसा मोगाचो संत आसा ह्या मोगाच्या सांत सांगत आसो दी म्हणलें बोगप आमच्या वडिलांक आसलेल्या देखून तांणी हें नांव आमकां दिल्लें जावन आसा आनी त्या नांवा प्रकार आमी वेता आसतना आमच्या थोड्यांचे जिवन तेत संताच्या जिवनाक सारी केल्लें जावन आसा सन फ्रांसीस आसीस तेच्या नांवाची जायतीं जाणां आसात आनी तांणी तांचे मोवाळाय तांचे एक उलोवणें पळयत आसतना थोडे फावटी तूं सान फ्रांसीस आसीस बरींच आसाय समाज बरें दिसताय मात्र न्ही तुजे गुणी तेत आसात म्हणटा तें म्हळ्यार ओ सांत ह्या सांताचें नांव म्हाका बरें सांताचें नांव दिल्लें अपुरबायतारान तें सांबाळ्ळां तेच शांतीपणांत तो जियेता म्हणलो एक उल्लेख जावन आसा अशें आमच्या नांवांत थोडे फावटी जाय तें बरें म्हण आमकां जाल्लें कित्याक म्हळ्यार त्या सांता भक्ताच्या नांवांत आमी जियेत आसतना आमी त्या बरी जावच्याक पेसाडटा त्या देखून आमी म्हणटा we need to exhibit the quality of the saints त्या सांताचे नांवांत आसले त्या सांताचे वर्तें पवित्रपण आमी आपणावंक जाय आनी असलें भाग देव आमकां दिता तरी आमी खंडीत जावन तें घेवंक पेसाडया आनी प्रयत्न करया आज जेजूच्या नांवा विशयांत आमी पळया जेजूचें नांव पयल्यान पयलें एंजेलीक नेम आंजाळ नांव जावन आसा कोणा कडेन बायबल आसल्यार हांव थोडी सायटेशनां दितां ती सायटेशनां तुमी वाची जाय पडटली बायबल आसा जाल्यार उक्तो दवरात पयलें नांव जावन तें पयलें जावन आसा एंजेलीक आंजाळ नांव म्हणटा आमी हें आंजाळ नांव जेजूचें नांव कोणें दिल्लें जेजू म्हणून नांव कोणें दिल्लें मरयेन दिल्लें गी
देवानच कोणा मारी पात दिल्लें बडव्या मारी पात दिल्लें जावन आसा देवान बडव्या मारी पात दिल्लें जावन आसा लुकास एवंजल पयलो अध्याय 31 वोल्ड लुकास एवंजल पयलो अध्याय तुमचे कडेन आसा तर तुमी तो वाचचो मुखार कोणी आसा तर व्हडल्या ताळ्यान वाचात लुकास एवंजल पयलो अध्याय 31 30 आनी 1 वोल्ड आमकां कितें म्हणटा म्हणल्यार आमी आयकूया तुमचे कडेन ना तर हांवें वाचले जाय पडटलें लुकास एवंजल पयलो अध्याय 30 आनी 1 वोल्ड कितें म्हणटा तूं एका पुताक गर्भे जाताली गर्भे जाताली आनी ताका तूं प्रासूत जावन ताका कले नांव दी जाय जेजू म्हूण नांव दी जाय पळया पयले बडी तुमी आयकले जाल्यार तुमकां कळीत जाता बडवो येवन मोरयेक म्हणटा तूं एका पुताक गर्भे जाताली मोरी संतोशान उडी मारिना मोरी भियेता घाबरता खालबुलो जाता म्हणटा आमी घाबरता कित्याक मोरयेक हे कितें संदेश म्हूण कळीत जावंक ना दुसरें तुमी पळयलें जाल्यार हे कशें जातालें हांवें अहंकार आनी जुदेवांच्या त्या काळार अहंकारीन गर्भे जाले जाल्यार तिका पत्रांत मारून जीवशी मारूंक कायदो आसलो अहंकारीन गर्भे जावंक नासलें खाजरी लग्ना बेसान मात्र ताणें गर्भे जावंक आसलें ह्या देखून ती म्हणून लागली हें कशें जावचें हें जावंक साथ दिना उपरांत ती घाबरता शर्मेता घाबरून कित्याक हें जावंक कशें साध्य म्हळ्यार बें तिचे थंय भरता पूण ह्या वेळार बडवो म्हणा लागलो देवाचो पवित्र आत्मो तुजे थंय देंवतालो आनी देवाचो कुंवार तुज्या गर्भांत जल्म घेतालो हें सांगतना देवाचो कुंवार तुज्या गर्भांत जल्म घेतालो आनी ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय मोरी धैर्यान भरली मोरी धैर्यान भरली मोरी भियेल्ली खावजेल्ली आतां धैर्यान भरली हे देवाचे निर्मोळे म्हजे थंय जायचे जाल्यार देवानूच तें निर्मिला जाल्यार ती उद्गारली आपले सुमेची साकान ताच्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं आमी हर एक पटी म्हणटा आमी हर एक पटी आमरी म्हणटा आसतना हें सांगता पूण कितलें आपुरबायची उतरां आपले सुम्याची साकान कालतेपण धैर्यान ती म्हणा लागली ताच्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं जें कितें जावंक आसा ताच्या निर्मोड्या प्रमाणे म्हजे थंय जावं आज म्हजे भावन आनी भयणीनो आमी कितलीं जाणां आमच्या जिवनांत जायते कश्ट येता आसतना देवा तुवें दिल्याय तें सोसूंक म्हाका बळ दी म्हूण मागता कितले आमी मागता जेजूचें नांव कांड आमी मागलें तर मोगाचें आपुरबाय जाता आपुरबाय जाता आनी तें नांव व्हरतें नांव ताणें दिल्लें आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण हाडूंक शकता उपरांत तेच नांव माथेवचो एवंजल पयलो अध्याय 21 वोल्ड माथेवचो एवंजल पयलो अध्याय 21 वोल्ड तुमी काडचे जाल्यार तुमकां आयकोंक मेळटा कितें म्हणलें आमी आयकोव्या मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 21 वाचत पळय वर्स 21 ती एका पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक एक बडवो येवन देवाचो बडवो येवन म्हणटा ती एक पुताक प्रसूत जातली पयले जुजे भियेलो आनी गुटान तिका सोण सोडचें म्हूण राखो नासलो आनी ह्या वेळार पळया कितें ती एका पुता प्रसूत जातली जुजे भियेनाका तिका तुजी पतीन करून घेवंक जाय आनी तिका तुज्या घरांत व्हरोंक जाय भियोना तिका सोण सोडूंक तुजी मनशाची चिंतना आसा तर ती कांड पयस उडयली आनी म्हणा लागलो भियेनाका घे तिका तुजी पतीन करून आनी ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय पळया थंय सयत आमकां जेजू म्हणलें नांव पळोवंक मेळटा म्हगे भावन आनी भयणीनो हर एक पटी
बोडवो येत असताना भिये नाका म्हण सांगता. जाकारीक तो म्हणा लागलो, जाकारी मागोन आसलो थंय बोडव्यान म्हणा लागलो भिये नाका जाकारी, देवान तुझ्या मागणी आयकला, तुझी बायल एलिझाबेथ पुता प्रसूत जाताली, वाजडी म्हणून नावाडलेली आणि संपोंदारान तिची प्राय उतरली, ती एका भुरग्याक प्रसूत जाताली. देवाक साध्य म्हणलें कांय ना. हांगा एक ओंकार चली प्रसूत जाताली. जेजू म्हण ताका नांव दी जाय. जुजे गुटान सोडूंक म्हणत आसतना परत बडवो म्हणटा जेजू म्हण ताका नांव दी जाय, ताका नांव दी जाय आणि तिका तुजी पतीन म्हण घेवंक भिये नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगे बान आणि बहिणीनो, दुसरें जावन आसा घनाचे आणि मानाचे नाव. घनाचे आणि मानाचे नाव. संत पौलून फिलिप्पियरांक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 10वी ओळ. संत पौलून फिलिप्पियरांक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 10वी ओळ. घनाचे आणि मानाचे बळादीक नाव ते कितें म्हणटा म्हणल्यार आयकुया. अशें ताणें खुशी वेली, अशें देवान खुशी वेली. भागवजाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी, भागवजाय म्हण ह्या नांवाक, जेजू म्हणल्यार नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी संवसारी आनी पाताळी, सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी सई म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. जेजू क्रिस्त म्हण सोमे. प्रेज द लॉर्ड. Praise हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर आमी निमाण्या शुक्रारा वर्तेदारान गायता. क्रिस्त आमचे पासो मरण पर्यंत, कुसाचे मरण पर्यंत घालतो सालो. त्या पासो देवान ताका हातीवून सुवारला आणि देला ताका तेला पळया वर्ते नाव ताणें दिल्लें. देवान दिल्लें तें नाव कोणें विसरलें नाव नाही. तर वर्ता गानाचे आणि महिमेचे मानाचे सगळ्यांनी दिंबेर पडचे आणि संसारी पाताळी सर्गी खंय असल्यारी त्या नावाची विशेषता आम्ही गावचे. जेजू तुझे नाव म्हळ्यार गीत आम्ही गावंक एक घडीभर उबे रावया मोगाचेनो. जेजूचे नाव आमच्या वर्त्या जिवितांत जायत्या फळां बरी जाय जाय. हे नाव आमकां बळवंत करी जाय. ह्या नांवांत आसली सगत म्हज्या आनी तुज्या जिवा भितर रिगोन आमचे जिवीत धीरादीक जावच्याक, धैर्यान भरच्याक आमकां देवान दिल्लो वर्त अवकाश आमी घेवया. पान संको 47 47. तुझे नाव मोच्या ओठांचे, जेजू तुझे नाव मोच्या पावलांचे, जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे, जेजू सदा मोचे थंय. जेजू तुझे नाव मोच्या ओठांचे, जेजू तुझे नाव मोच्या पावलांचे, जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे, जेजू सदा मोचे थंय. त्यांचं नाव जेजूचे. उठता बसताना, खाता जेवताना, विषय घेताना, न्हिदताना हर एका वेळा ते नाव तुझ्या आणि म्हज्या कुडेन, म्हज्या आणि तुझ्या मतेन सर एका वेळार त्यांचं जेजूचे नाव आम्ही उच्चारले तर आमच्या थंय जायते बदलावण, जायते गटाय, जायते धैर्य भरतले.
जेसू तुझे नाव उत्तम स्थान जेसू तुझे नाव खाता जेवताना जेसू तुझे नाव विश्व घेताना जेसू सदा मोजेत जेसू तुझे नाव उत्तम स्थाना जेसू तुझे नाव खाता जेवताना जेसू तुझे नाव विश्व घेताना जेसू सदा मोजेत जेजूचे नाव आमच्या कामाने सांपुरो थोड्याची कामा ना आणते ह्या वेळा कामा खातीर तुम्ही मागोन आसात सम्या जेसो म्हाका बरें काम दे म्हण मागात आनी खंडीत जावन जेसो तुझे काम बरे तरान करूंक तुका आदार दितालो कश्ट जाल्यार तुज्या कश्टांनी तुका पावतालो सुखांत आनी दुखांत तुका तुजें पुसतालो सुखांत तुजे थंय संतोशान तो नाचतालो आनी सदांच जेजूचें नांव तुज्या व्यर्था जिविताक जाय जाल्यार बरेंपण हाडूंक शकतलें जेसू तुझे नाव म्हज्या कामांनी जेसू तुझे नाव म्हज्या कश्टांनी जेसू तुझे नाव सुखा दुखांनी जेसू सदा मोजेत जेसू तुझे नाव म्हज्या कामांनी जेसू तुझे नाव म्हज्या कश्टांनी जेसू तुझे नाव सुखा दुखांनी जेसू सदा मोजेत वय ल्हान नेणटे भुरगे आसतना तेंचं नाव म्हज्या आवय बापायन म्हाका शिकयलें म्हज्या वडिलांनी म्हाका शिकयलें म्हज्या आत्मीक डिरेक्टरान म्हाका शिकयलें तेंच भुरग्यापणार तेंच उपरांत म्हाका मेळिल्लें नांव म्हज्या नेणट्यापणार नेणटो हांव आसतना म्हाका दिल्लें तें नांव जेजू जेजू म्हणून म्हाका बोट दाखयलो फक्त जेजू हाचेर पात्य जाय म्हणलें उपरांत हांव जाणटो जाता आसतना जाणट्यापणार परत तेंचं नांव म्हाका जायते बदोवन गायतना म्हाका जायती गिन्यान भरतना परत तेंचं वापरपाचें सत्यवंत नांव म्हज्या जाणट्यापणार आनी तेंचं नांव म्हज्या जिवितांत जेसू तुझे नाव म्हज्या भुरग्यापणा जेसू तुझे नाव म्हज्या नेणट्यापणा जेसू तुझे नाव म्हज्या संत्यापणा जेसू सदा मोजेत जेसू तुझे नाव म्हज्या भुरग्यापणा जेसू तुझे नाव म्हज्या नेणट्यापणा जेसू तुझे नाव म्हज्या संत्यापणा जेसू सदा मोजेत म्हजी भोगणां सगळीं म्हजी भोगणां जेजू जाणा म्हज्या हर एका भोगणांनी जेजू तुजें नांव हांवें गेलें जाल्यार म्हजी भोगणां वापरपाक जाताली म्हज्या वडण्यांनी म्हजे वडण्यो कसले आसात वायट ते करूंक पेसाडटा तर तुजें नांव घालता आसतना बरे वडण्यो ते जाताले बरे चिंतप ते जाताले आनी म्हज्या ताळण्यांनी कसली ताळणी आयल्यार तुजें नांव काडलें जाल्यार खंडीत जावन जंवसराक म्हजे ते ताळण्यान नाडूंक ताका सकत आसचें ना ताची सगळीं सिंगां फुटून वतालीं मोंड वतालीं ताचें बळ मोडले उपरांत म्हज्या ताळण्यांत जैत रावंक तुजें नांव म्हाका आदार जावं दी जेसू तुझे नाव म्हज्या भोगणांनी जेसू तुझे नाव म्हज्या ओडण्यांनी जेसू तुझे नाव म्हज्या ताळण्यांनी जेसू सदा मोजेत जेसू तुझे नाव म्हज्या भोगणांनी जेसू तुझे नाव म्हज्या ओडण्यांनी जेसू तुझे नाव म्हज्या ताळण्यांनी जेसू सदा मोजेत तुझे नाव जेसू तुझे नाव म्हज्या ओंटाचेर जेसू तुझे नाव
म्हज्या पावलांचे जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू सदा मोजेत जेजू सदा मोजेत जेजू सदा मोजेत एक घडीभर आमी नियाळ्या तेंत जेजूचें नांव कितले बोटी हांवें उपयोग केला म्हाका कश्ट येता आसतना म्हाका दूख भोगता आसतना आकांत आनी वादळां म्हज्या वयर वयल्यान वयर मारतात म्हूण भोगता आसतना हांवें जेजूक उलो केला की जेजूक उलो मारलो जाल्यार खंडीत जावन जेजू म्हज्या उल्याक आयकत आसलो थोडे कश्ट येता आसतना मोगाचें न्हू आमी ह्या उल्याक पाळो दिवना जेजू म्हणलें नांव उपयोग करूना जेजू म्हण आमी आपोवंकू सकून हांव त्या देखून आमकां जायते कश्ट मारले हर एका वेळार जेजू म्हणटा म्हाका आपय म्हजे सांगता राव हांव तुका सोण घालचो ना हांव तुका सोण सोडचो ना जेजू 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 म्हणलें तें नांव तुज्या काळजाचे गुण आहेत तो तुवें काडटा आसतना तुज्या घरान जावं दी तुज्या वावरान जावं दी तुज्या कामान जावं दी तुज्या पैणान जावं दी हर एका तुज्या मागण्यान जावं दी हर एका वेळा जावं दी तें नांव तुका भोव आपुरबायतरान सक्तेंत भरतलें हें नांव काण मागता आसतना मोगाच्या भावा आनी भयणी तुका जाय ती सकत तुजे थंय उर्ची जाताली भरती जाताली कित्याक जेजूचें नांव काण मागता आसतना जेजू म्हणटा आसतना थंय जावचो अनुभव वर्तो जावन आसा दुसरो तो जावन आसा जेजू 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 सक्रामेंताच्या जेजू वय तुमची दिश्ट घालात जेजूचें बळ इतलें की सगळे ते समजून घेतिल्ले जावन आसात जेजूची सकत अंग ऊण आशिल्ल्यांक पिड्यांत आशिल्ल्यांक ता दिश्ट नातिल्ल्यांक खोडकारांक वचल्यांक जायते कळीस जाल्ले ह्या नांवाची सकत त्या देखून बार्तिमेयास पळया तुमी कितें म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता कुड्डो कांयच पळोवंक जागनातलो जल्मा जावन कुड्डो म्हणा लागलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव आनी जेजून ताची बिरमत पावलीच खोटकार म्हणा लागलो जेजू तुवें कुशी वयली जाल्यार हांव गूण जातालो पळया कितले आपुरबायतरान तो म्हणटा आमी पळयलें जाल्यार जेजूचें नांव एंजलीक नेम आंजाळ नांव जेजूचें नांव गानाचें आनी मानाचें नांव आतां जेजूचें नांव सक्तेवन नांव पावरफुल नेम पळया हें कशें पावरफुल जालां म्हणलें धर्मदूताचें कृत्या 3रो अध्याय 6वी ओळ जेजूच्या नांवांत आसची ती सगळ्यात द पावर इन द नेम ऑफ जीसस त्या देखून आमी डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटात यूथ रिट्रीट दवरता इंटरनॅशनल यूथ रिट्रीट दवरता आसतना पावर म्हूण दवरलें जावन आसा सकत आमकां कोणाची रेतेरीक जेजूची त्या देखून द पावरफुल नेम ऑफ जीसस धर्मदूताचें कृत्या 3रो अध्याय 6वी ओळ तोंडो आसलो तोंडो थंय पडून आसलो जाल्यार तोंड्याक ताणें म्हळें म्हजे कडेन रुपया आनी म्हज्या लागीं ना म्हजे कडेन मोगऱ्यां कळे मात्र आसात म्हळें गेलें न्ही मोगरीं आसात आपोली आसात आतां रांदवय जाल्या हें आसा म्हळें गी ना ताचे बदला कितें म्हळें जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव दिता पळया जें कितें म्हजे लागीं आसा भांगर रुपया म्हजे कडेन ना म्हजे कडेन तुका थिंग दुसरें कितेंच ना जें कितें म्हजे कडेन आसा पेद्रू म्हणा लागलो पळया जें कितें म्हजे कडेन आसा कितें ताचे कडेन आसा आयका नाझारेथच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल तोंड्याक म्हणा लागलो उठ आनी चल तोंडो व्हडा संतोशान उठलो उडी मारलो म्हाका उठोंक जाता न्ही म्हणा लागलो
ताचे पाय नीट जाल्ले तो रावताय तोंडो रावंक साध्य कित्याक म्हळ्यार येदो म्हणटा ताका चलोंक जायनातलें जाल्यार तोंड्याक जेजून गुण करता आसतना व्हडा संतोशान उद्गारलो वयचे भावनांनी भयणीनो जायते फुडें आमी चिंता आमकां कश्ट आसात आमकां दूख आसा केदाळे आमी दुखांत कश्टांत आसले बरी दाखयचे ना जेजू लागीं येता आसतना कश्ट आसूं दी दूख आसूं दी वळवळे आसूं दी नश्ट जावं दी कितेंय जावं जेजू लागीं येता व्हडा संतोश जावन आमी हे जाय कित्याक जेजू म्हाका मेळ्ळो तर जेजू म्हाका म्हज्या जिवितांत आयलो तर खंडीत जावन तशें उरचें ना तशें उरचें ना त्या खातीर बार्तिमेस व्हडा बोबेन म्हणा लागलो जेजू दाविदाच्या पुता ताका कळीत आसलें जेजू ताची बोब आयकली तर खंडीत जावन ताका दिश्ट दितालो आनी जेजू ताची बोब आयकले उपरांत ओगेत रावचो ना पळया तो भावार्थ व्हरतो भावार्थ ताचे थंय आसलो त्या देखून तो म्हणा लागलो म्हजी बोब आयकतलोच जेजू दुसरे म्हणा लागले दोगेत राव तोंड दाम ना ना तोंड दामी हांव बोब घालता कित्याक जेजू म्हजी बोब आयकली जाल्यार म्हाका गुण करतालो म्हाका दिश्ट दितालो दिल्ल्या उपरांत रावलाय तो पयले फुडें ताणें अशें सगळें पळोवन जे पृथ्वी आनी तो सिरी सुकलो उडी मान देवाक आर्गां दिवंक शकलो तर मगेचे न्हू आमी जावंक पुरो रेतेरीक वता आमी जावंक पुरो आराधना येता जावंक पुरो नव्यान घेता मिसाच्या बली आमचे थंय आसा थंय जेजू काम भेटलो तर जेजू काम भेटली तर खंडीत म्हजे थंय नवें जावं आसतलें म्हजे थंय ती उर्बा आसतली म्हजे थंय ती कृपा तो वतलोच त्या देखून तो कोडकार त्या माट्यांनी लिपोन बसलो धांवोन आयलो म्हणा लागलो तुमी येना जाल्यार वडा हेरा ताच्या सांगाती कोडकार म्हणा लागले वचा नाका शहराक वचोंक तुका हक्क ना शहराक गेले तर पत्रांनी मारून बोड येतले तुका ना म्हणा लागलो तो ना म्हजो जेजू मेळ्ळो तर हांव गुण जातालो म्हाका तो नितळ करतलो पळया करतलोच तर हांव येता हांव जेजू भेटोंक येता संतोशान येता उल्हासान येता कित्याक हांव गुण जातालो हांव गुण जाताली ना तर जाली फादर पडटा रेतेर स्टार्ट जावन कितलीं वर्सां जालीं फादर हर एका वर्सा हांव रेतेरी घेता फादर आतां म्हातारी जावन गोल्या फादर रेतेरी गेल्ले क्षण जायना रेतेरी वेचे आनी मोतीन कितें कितें दवरचें खंयचें चिंतना ताका तूं आज फस्ट रेतेरीच्या पयले सुर्वेरान सांगलें तुवें मागलें सतमानान मागता आसतना तुका मेळ जाय तर पयले थंय जावन तुज्या दुस्मानाक मारणे कोणाचे कडेन रागार आसाय तूं कोणाचे कडेन नामोक्षण आसाय ते सगळें नितळ जावन दी निर्मळ जावन दी उडासी उरचें नाका मोगाचें जायते जाणां म्हाका म्हणटात पांच तुमकां ताणी तें सांगलां ना हें सांगलां हे उडासूच ना जेजून तें काण उडयला तो उडास तें आमकां कळीत आसा जाय तो उडास हाडसून घाली जाय त्या खातीर आमी म्हणटा कितें जेजू तुज्या आमोली रक्तान म्हाका धुवन काड तुज्या आमोली रक्तान म्हाका धुवन काड जेजू हा हें जावन आसा आमचें मागणें म्हज्या भावान आनी भयणीनो सक्तेवन नांव जेजूच्या नाजारेच्या जेजूच्या नांवान हांव तुका पावयता उठ आनी चल जेजून कितले जाणांक सांगलें आसा त्या 30 आनी 38 वर्सां बेतेच्या तळ्या लागीं पडोन आसल्या निराश जाल्याक म्हाका कोण कोण करता म्हणल्यार म्हणा लागला उठ खाणे तुजे बिचारे चल आकुडलेलो आतां समोर येयचो आकुडलेलो आतां सो ओदर नायलो ताणें चिंतूंक येना जेजू ताका आपटलो म्हणून जेजू पळयता साप बता दिसा म्हणालो तुजो हात मुखार हाड त्याच वेळा पळया मगेच्यान जेजूचें उतर जेजूचें नांव ताका आसली पदवी ताका आसली सगळ्यात पावरफुल नेम ऑफ जीसस त्या देखून आमी म्हणटा हर एकले की आमकां जेजून दिल्लो तो प्रेरक आत्मो ताचे वर्तें नांवांत काम करूंक आमकां सकत आसा म्हाका ना म्हूण सांगचें न्हय जायतीं जाणां मागा म्हणटा आसतना हांवें कितें मागचें हांव काले मागण्याचो मनीस की हर एकले की जेजूचें नांव कळीत आसा मागण्याचो मनीस आसतना मागीर कितें जावंक तें नांव दिलां मागण्यान आमी एक जावन जेजूच्या नांवांत सक्तेवन जावच्या दिल्लें जावन आसा आनी उपरांत आमी पळयलें जाल्यार सैतान बियान थरथरतले लुकाचो एवांजेल चॅप्टर 10 वर्स 17 सैतान बियान थरथरतले जेजूचें नांव आयकलेंच बियान पळापळ घेताले त्या देखून
कोणाकी इल्लें धरला कोणाकी लागला म्हणटाना थंय जावन पळापळ घेवची गरज ना कित्याक तुका आनी म्हाका दिलां तें जेजूचें नांव व्हरतें सैतानाक खमांड करूंक सैतानाक थंय जावन पयस मन उठून थांव म्हणूंक तुका आनी म्हाका दिला तो खमांड म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत सैतानाक आमी घेवंक न्हय सैतानाक आमी पयस लोटून ताका पयस धरच्या खातीर जेजूचें नांव आमकां दिल्लें जावन आसा तरतरतले सैतानाचे सैतान भियान तरतरतले पळया कितें म्हणटा म्हण लुकास एवंजल चॅप्टर 10 वर्स 17 उपरांत धाडिल्ले ते बावे सत्तर संतोषान पाटी आयले संतोषान पाटी आयले आनी म्हणाले सुम्या तुजें नांव काडल्यार देव ससीत आमकां काल जातात पळया तुजें नांव काडल्यार पुरो सोम्या तुजें नांव काडल्यार पुरो आज आमी जायते जाणां भियेता न्ही गे जेजूचें नांव काडूंक कित्याक म्हळ्यार परिस्थिती तशी जाल्या म्हूण आमी भियेता ना ना जेजूचें नांव काड कोणें भियेचें म्हणना खंय एक गज दिसल्यार कुरीस दिसल्यार बस्सार जावन दी कारार जावन कोणी दुसरें आसल्यार बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचें नांव काडूंक जाय कितले जाण आमी काडिना पळया पूण हेरां तशें न्ही हेरा धर्माची कांय मेळ्ळें जाल्यार पुरो तितलें ल्हानशें कितें आसल्यार आमकां आज बे जेजूचें नांव काडूंक त्या खातीर हो कितें म्हणटा सोम्या तुजें नांव काडल्यार जेवसार सयत आमकां काल जाता सीस म्हणा लागले पदवी जेजूच्या नांवाची आनी जेजू सिनागोगांत गेल्ल्या वेळार ताच्या पयले जायते जाण आसले व्हडले व्हडले काडगां मुंडासकार सगळे फारिजेव आसले शास्त्री आसले सादुसी आसले बसून आसले आनी तांच्या मद्यागात जेवणसारी बरो करून रिगोन बसून आसलो आनी ह्या वेळा जेजू आयिल्ले जाल्यार कितें म्हणा लागले जेवणसार तूं कित्याक आयला आमकां पात्र दिवंक जेजूचें येणेंत पावता मोगाचें आज त्या येण्याचें नांव म्हाका आनी तुका वर्त्या तरान दिल्लें जावन आसा आनी तें नांव आमी घेवन मागता आसतना आमकां विणवणेचें तें नांव जावन आसा जुआंवचो एवंजल चॅप्टर 14 वर्सेस 13 and 14 जुआंवचो एवंजल चॅप्टर 14 वर्सेस 13 and 14 विणवणेचें नांव पळया कितल्या अपुरबायची विणवणी आमी हरेंका खातीर विणवणी करता विणवणी करतना जेजूच्या नांवांत आमी विणवणी कर जेजू आय म्हज्या ह्या तुज्या नांवांत विणवणी करूंक न्हय चॅप्टर 14 वर्सेस 13 to 14 बापाची महिमा पुता मारिफात परगड संवचक म्हजें नांवी तुमी कितेंय विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो म्हज्या नांवे जेजूच्या नांवे तुमी कितेंय विचारल्यार तें तुमकां हांव दितलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगेचे भाव आनी भयणीनो जायते फावटी आमी हें चिंतिना जेजूचें नांव काडून भियेता भियोन आमी बसोंक न्हय त्या देखून हे जेजूचें नांव काडटना भियेल्लो कोण जेजू म्हणल्यार जल्माला म्हणटना भियेलो हेरोद भियेलो त्या खातीर जेजू म्हणटा कोलो तो कोल्या कितल्या अपुरबाय जेजू म्हणटा कोलो तो कित्याक ताचे जिवीत कापाटी जावन आसलें 4 जाणांक ताणें जीवशे मारले जावन आसा लेखार पळय मागीर उपरांत दुसरें ताच्या भावाक ताच्या भावाच्या बायलेक ताणेंच ताका कर्ण घेतिल्लें जावन आसा फिलिपाच्या बायलेक आनी ताच्या दोगां संबंधांक ताणें जीवशे मारलें जावन आसा ताच्याच बायलेक ताणें जीवशे मारलें जावन आसा ह्या खातीर जेजू कळीत आसलें आनी जेजूचें नांव आयकत आसतना हेरोद भियेलो मगाच्या हेरोद भियेलो आनी तो म्हणा लागलो कापाटीपणान म्हाका ताकोसो नमस्कार करूंक जाय पूण देवाक कळीत आसलें भितर कितें आसा त्या देखून संपूर्ण तरान ताका देवान तांची वाटच बदली केली ते ग्राय दुसरे कडेन गेले आनी आपुरबाय तरान ताका नमस्कार करूंक लागले आनी भियेल्लो हेरोद कितल्या जाणां भुरग्यांचे संहार करता 2 वर्साच्या सकयल्या चरक्या भुरग्यांक दगड काडी जाय म्हण फरमायता आनी एका मनशाचे कितल्या जाणांचो जीव काडटा म्हणजे बानान बेडीन आमी भियोंक न्हय धैर्यान बरोंक जेजूचें नांव आमकां दिलां त्या देखून त्यात कुर्सार जेजू नाजारेन सुदेवाचो राय म्हणटा म्हणा लागले थंयचें बरोवन घाली नाका पिलाताक म्हणा लागले थंयचें बरोवन घाली नाका ताच्या बदलाक तो सुदेवाचो राय म्हणटालो म्हण बरें ना
ना म्हणा लागलो बरेले ते बरोवन जाला जेजू नाजारेन सुदेवाचो राय आज म्हाका आनी तुका सगळ्यात दिवंक शकता म्हाकाचे न्हू म्हाका आनी तुका सगळ्यात दिवंक शकता जायते फुडें डिवायन रिट्रीट सेंटरचो घडणार ह्या स्टार्टींग केल्लो फादर मॅथ्यू नायक परमेल म्हणटालो जायते आमची प्रॉब्लेम आहा ह्या दिसांनी जायते जाण आमकां थ्रेट दितात कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूचें नांव काडिना ताणें एक सांगलें इन्सिडेंट तुमकां सांगता नॉर्थ इस्टांत मेघालयांत तांची एक सेमिनरी आसली ह्या सेमिनरींत 14 जाण ब्रदर आसले 2 आदिवासी पंगडाचे नागास आनी कासीस आनी हे सेमिनरी सिकप सोडूंक ह्या जावंच्याक सिकप सोडूंक आयिल्ले पूण थंय जायते अंडरवर्ल्ड थ्रेट आसा ते पयशांक डिमांड करतात एक दीस सकाळी हे चापलांत मीस पेटोवन आसतना जायते जण अंडरवर्ल्डाचे आयले ते एक जाण पाद्राप थंय आसले 14 जाण ब्रदर थंय आसले अशें आसता ताणें येवन म्हळें आमकां पयशे दिया आनी हे सगळे पाद्राप धांवले पयशे खंय खंय दवरले हाडूंक म्हणून आनी ब्रदर हे जाण चिल्लर पिल्लर जावन जावले आनी आसले पयशे सगळे हाडून त्या अंडरवर्ल्डाच्या हातांत दिले कित्याक बे नातल्यार ते शूट करतात हाका बे दिसलें आनी ताचे उपरांत ताणें पळयलें जाल्यार ताणें कितें केलें पयशे सगळे एका बॅगांत घाले आनी म्हणा लागले आदिवासी कासी ट्रायबाचे भुरगे ह्या सायडीर नागा ट्रायबाचे भुरगे ह्या सायडीर दोगांक 2 पंगड केले आनी तांकां रावयले उपरांत तांतल्या नागा ट्रायबांतल्या दोगांक कासी ट्रायबांतल्या दोगांक शूट करून जोशी मारले आनी ह्या वेळार फादरापणी सगळी कांगाल जाले आनी तांणी ती सेमिनरी सोडली 14 वर्सां म्हणटा तो 14 वर्सां त्या सेमिनरीचें बागील बंद दवरलें कोणूच तें उक्तें करूंक वचोनात थंय कोणी रावोंक येनात अशें आसता तो म्हणा लागलो एखाद्या वेळार हे अंडरवर्ल्डाचे आयिल्ले वेळार 2 जाणांनी म्हणी थंय रावोन दिंबेर पडोन जेजू आमी बुडोन आसा आमकां राग आमकां शूट करूंक आयल्यात आमकां लगड करूंक आयल्यात जेजू आमकां राग म्हणून हात वयर करून दिंबेर पडोन मागले जाल्यार खंडीत जावन ते अंडरवर्ल्डाचे हांकां शूट करते नातले म्हणटा तो शूट करते नातले कित्याक जेजूच्या नांवाक आसची सकत तांचे आनी एक सावथ आफ्रिकांत आसच्या एका सेमिनार रिट्रीट सेंटरांत थंय जायत्यो चोरी जाता भायर आनी पुरा पूण तो म्हणटा आमच्या रेतेर मंदिरांत हर एक फावटी जेजूचें नांव काडून मागोनूच आसता आमी रेते चलोवनूच आसता केन्सोय चोर येवन आमच्या रेतेर मंदिरांत कितेंय सरपण ताणें करूं ना म्हणटा मोगेचे भावन आनी भयणीनो तें नांव भोव पवित्र नांव जेजूच्या नांवांत असली सकत आमी घेवया तेचें नांव सक्तेवन नांव तेचें नांव जेवसाराची विदोवळी संपवनदारां पिठो पिठो करून नाश करचें नांव म्हाका आनी तुका नाश करच्याक न्ही म्हाका आनी तुका जिवी जोडच्याक म्हाका आनी तुका सल्वसांव जोडच्याक आनी आज प्रत्येक तरान आमी ही वचना खातीर मागता आसतना ही वचनांची जिवीत सुपळ जावच्या खातीर जेजूच्या नांवांत आमी मागया जेजूच्या नांवांत आमी एक सभया सगळीं एक घडी भर उबे रावया मोगाचे न्हू सगळीं एक घडी भर उबे रावया आनी आपुरबाय तरान आमकां जाय जाल्यार बरेंपण धाडच्याक जेजू लागीं आमी विनंती करुया आयो बेटिया मोगाचे नांव हे जेजूचें नांव वर्ते नांव हो आपुरबायचें सत्यवन आंजान powerful name, the power of Jesus, in the name of Jesus, the power. श्री येसु नाम अतिशय नाम पापिगे पावनाम पत्ता बक्षूचे नाव श्री येसु नाम अतिशय नाम पापिगे पावनाम श्री येसु नाम अतिशय नाम पापिगे पावनाम श्री येसु नाम अतिशय नाम पापिगे पावनाम ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದನ
ತೋರಿಸಿದ ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿ ತೋರಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ನಾಮ. ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ, ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, पापिगे नाम. सगळ्या युवा जणांक, सगळ्या नाना भुरग्यांक, सगळ्या वडिलांक, सगळ्या काजळी जोड्यांक, कश्टान आसल्यांक, दुखान आसल्यांक, भिरेन आसल्यांक, सुखान आसल्यांक, संतोषान आसल्यांक, परमेंतले की जाय जाल्यार नाव जेजूचे पवित्र, जेजूचे अमोलेक, जेजूचे पाप सत्यवन नाव तेंच जावन आसा जेजूचे नाव. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ನಾಮ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ನಾಮ. ಅನ್ಯನೆಂದು ತಳ್ಳದೆನ್ನ ಧನ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ, ಅನ್ಯನೆಂದು ತಳ್ಳದೆನ್ನ ಧನ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಉನ್ನತದ ಪುಣ್ಯನಾಮ, ಉನ್ನತದ ಪುಣ್ಯನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ನಾಮ. त्या नावाची सकते, हे नाव आज असते सत्य देखून आमची गरण आहे. आमच्या घरात कसले उपास असतात ते सगळे काढून सांगता. हे नाव जेवचा जिवीत आणि मोठ घालणं आम्ही नव्या जिवितांत या नव्या वर्षा सोलोंग आमकां आधार दिता. हे नाव आमच्या हर एक कार्य बऱ्या तरान मुखासून व्हरपाक आधार दिता. आम्ही त्यांच्या वादळात असल्यारी म्हणजे वाईट आमचे ते हे नसलं बरे ते राखून वरचे नाव जावन आसा जेजूचे नाव ते. ಭೂತಬಾಧಿತರಿಗೆ ನಾನಾರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ನಾಮ, ಭೂತಬಾಧಿತರಿಗೆ ನಾನಾರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ನಾಮ. ಕುರುಡರಿಗೂ ಕುಂಟರಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಕುರುಡರಿಗೂ ಕುಂಟರಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ನಾಮ. Hallelujah, 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 आशीर्वाद घाल सोम्या जेजो मगळा बापा सगळं बरें म्हण जावच्या जेजो ही आमकां आदार सोम्या, ही आमकां तुजे करपा सोम्या, सगळं बरें म्हण हांगा जावन ही सोम्या. जेजो 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 जेजे नाव पवित्र नाव, जेजे नाव मलिक नाव, जेजे नाव बरे नाव, अमर भाईचे सत्यवान नाव. The power of your name Jesus, let every child in this place be healed and cleansed and blessed with your powerful name Jesus. Let your powerful miracles happen during this time.
तुझ्या वरती असर हांगा जावनी. Let your precious blood be poured upon every child over here. जेजो तुझ्या आमले रगत देवा ही सम्या देवा ही घाल तुझ्या आशीर्वाद बरे नितळ निर्मळ कर सम्या. मग छपानाने बेणिलो मुकलो दातोन 12 मिनिटां आपुरबाईची सकत पवित्र आत्म्याची जेच्या नावाची आमचे तें वच्चाक आमची पिडा गुण जावच्याक आमचे तें असले आडकळी अडचण बनपास पयस सरच्याक मात्र न्ही आसता सगळे आमचे जिवीत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन जेजूचें पवित्र नाव बळादीक तरान सक्ते वन द पावरफुल नेम ऑफ जीसस म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत क्रियाळ जावच्याक कार्याळ जावच्याक आनी त्या कार्याळपी पवित्र आत्मो आमचे थंय तें धैर्य भरच्याक ह्या वेळा आमी मागचें जावन आसा. कोणाक पुरो जाता जाल्यार तुमी बसयेत पूण उबे रावंक जाता जाल्यार उबे रावचें. 12 मिनिटां जेजूकूच पळयात. पवित्र सक्रामेंत आसो जेजू ताच्या नांवा विशीं आमी आज जायतें आयकलें. ताचें नांव कितलें पावरफुल कितलें सक्तेवन घरादीक मानादीक आनी त्याच बळादीक. त्याच प्रमाणे हे नाव आयकत आसतना तरतरतले जेवसार पिडा सोंड वेताली शताधिपती म्हणा लागलो जेजू तुवें एक शब्द सांगल्या पुरो म्हजो साकर गोंड जातालो. आनी कळीत आसलें ताका जेजूच्या नावाची सगत अधिकार जेच्या नावान आसा तो अधिकार मागचे न्हू अधिकार द पावर हो जो अधिकार ताणें आमकां दिला. तर पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागया. पवित्र आत्म्या आमचे देवनी आमकां सुकाळ कर खुरपेस कर उरपेस कर संतोषान भर उल्हासीत कर उत्साही कर. पण आमी ह्या वेळा मागया आमचे ते आसले सकडी पिडा दुखी कितें सकडी आसात अनवरां नश्ट कश्ट वळवळे कळवळे सगळे कांगल बांदपास निकलो पळोवनी. कोणा वयर आमकां भेदभाव आसा कोणा वयर आमकां नामकजण आसा कितें कपटपण आमचे थंय आसा तरी हे सगळे उमटून काड सम्या म्हण आमी आतां मागया. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या ए तुझ्या उच्चान ये तुझ्या पवित्रत्म्या ये तुझ्या पवित्रत्म्या ये तुझ्या Devoin tu so que povitapya Devoin tu so povitapya povitapya nitar tu maka povitapya जे काळ जाणी ताळी माळ जावे जे काळ जपो परवत माळ जे पवित्रत्यानी करतो माता पवित्रत्यानी करतो माता ये पवित्रत्या देवोई तू सोबू गुण करतो माका पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या गुण करतो माका पवित्रत्म्या गुण करतो माका पवित्रत्म्या गुण करतो
ताच्या कळे ताच्या जिवितान सगळे माझ्या पात्राने माझ्या ताळीने माझ्या वाटणारे देवाई तू देवाई तू देवाई तू घाल तुझ्या आशीर्वादावर घ्यावं पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा आमच्या ते राज कर पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान सगळे पिढ्याची पाळा भस्मन उडाय कसली पिढा ती जावनी ती निवराजा तुका अधिकार असा जेजो तुझा अधिकार घेतला तो पवित्र आत्मा त्यावेळा हांगासल्या सगळ्या भुरग्यांक नितळ करून दे निर्मळ करून दे तांकां आपडो दे हालेलुया 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 सगळे पैसा जम्या हालेलुया 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 दोन्ही हात कान तुमच्या काळजावय दवरात काळजावय दवरात तकले तावन तळवे पर्यंत कसली दुखी आसा ते सगळे जेजू सांगात जांग बरो अनंत तरेची पिडा मानसीक पिडा मानसीक असमतोलन त्या तकलेंत एका तरेची गुवळ एका तरेचे मायग्रेन तकली पडापड तकली दूख कितें जाता म्हण कळीत ना तकली जड जाल्या बरी जाता एंग्जायटी चिंता नाका जाली चिंतना नेगेटिव्ह इम्पल्सस नेगेटिव्ह कॉम्प्लेक्स केदळे हांव फायद्याचो न्ही हांव खंयच्या फायद्याचें न्ही म्हाका कांय सकत ना म्हणलें निरासक्तपण तुज्या मानसीक जिवनांत आज बघताय तरी जेजूक सांग जेजू म्हजी मानसीक भलायकी बरी कर जेजू म्हज्या त्या तकलेंत गोंयचे नाना तरेचे राटावळी नाना तरेचे वायट चिंता मागोंक जायना थोडे बडे कश्ट मारतात असली मानसीक पिडा गोण जावच्याक माग जांग परत दोळ्यांची दूख जांग परत कानाची दूख कानांत कितें आयकल्ल्या बरी जाता थोड्यांक एका तरेचो आवाज आयकल्ल्या बरी जाता दोळ्यांत दुखां देंवतात कॅट्रॅक्ट दोळे उलप तशेंच नागन तरेची पिडा म्हज्या त्या गळ्याच्या वयर कितें पिडा आसा ती सगळी जेजूक सांग जेजू तुज्या आमले रक्तान ती पिडा धुवन काड जेच्या पवित्र नांवान ह्या वेळा असली मानसीक पिडा संपोवन तरा पयस सरोंक सुटकेचे मागणे हांगासरल्या हर एका भुरग्याक हांव करतालो ह्या जेजूच्या नांवान ते मागणे म्हणटालो आनी ह्या वेळार जेच्या आमली रगत तुमच्या त्या मानसीक दुखेंत मानसीक पिडेंत संपोवन तरा मिसळणी जावन तुमकां जाय जाल्यार बरी भलायकी दिवच्या डिप्रेशन आसूंक पुरो थोड्यांक नानंत तरान OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आसूंक पुरो भुरग्यांक अटेंशन डेफिशियन्सी हायपर एक्टिविटी डिसऑर्डर देखून शिकिल्लें मोतीक रिगाना जावंक पुरो अटेंशन स्पॅन मस्त ल्हानशें म्हळ्यार 2-3 मिनिटां मात्र अटेंशन स्पॅन आसा जावंक पुरो हें सगळें सारकें करच्याक जेजूक झगत आसा एक्सिडेंटा देखून तकलेक मार जाला मेंदवाक मार जाला आज समतोलान ना असमतोलान आसा असले सगळे मानसीक पिडा पयसच्याक हांव आतां परमयता आनी बरी भलायकी हाडच्याक जेजू कडेन आमी मागया जेजूच्या मोगान जेच्या मनान जेजूच्या वर्ता सत्यवन नांवान हांबळा परमयता मानसीक तरान वळवळच्या हांगा आसल्या आनी ऑनलायन रे आराधन देखच्या हर एका भुरग्याचे
सगळी अडकळी बांधपास बांधड जिथे सगळी बांधपास त्या तकलेंत बरोन आसात मानसिक तरान ताका कष्ट बसतात मानसिक तरान कष्ट दितात हे सगळे जेजूच्या नावान आणि ह्या जगपणाच्या अधिकारात म्हाका दिल्या त्या पटवेन हांव फरमायता निखळ ही पिढा तुमच्या तकलेता मानसिक असमतोलन पैसर दे आणि सगळी तकलेची पिढा खरडा कोण जाऊ दे हालेलुया 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 जेसूच्या नावात सैतान कंते लापता हालेलुया जेसूच्या नावात सैतान सैतान धावता जेसूच्या नावान राव जावता सांगतो आमकां आराम सोदता जेसू जेसू जेसूच्या नावान सैतानचे सावनासा ओय मगच्या बाना बेणीनो आता शारीरिक पिडा जांगप्रो गळ्यांत स्पॉन्डलिटीस जांगप्रो काळजान धडधडे हार्ट अटॅक जाता काय काळजान दूख भरता कितें जाता म्हण कळीत ना असले चिंतमा येवन काळजांत डावा 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 म्हण मारचे एकादारीचे बे असले पिडा असले ह्या वेळा जेजू कडेन मागात जेजू म्हाका गुण कर म्हाका बरें कर जेजू हे असले पिरांत म्हजे दोन कान उडय जेजू म्हणून मागता आसतना काळजांत हृदयांत पोटांत आसली दूख सगळी नापयन जावच्या मागया त्याच प्रमाणे किडनी प्रॉब्लेम किडनी वीक जाल्यात डायलिसीस लिव्हर सिरोसिस लिव्हर प्रॉब्लेम फॅटी लिव्हर नंतर जे वायट पिवण्या देखून थोडे बडे ती लिव्हर पुगला तांतू स्वेलिंग आयला त्याच प्रमाणे गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम थायरॉइड आणि अल्सर जेवंक जायना पॅन्क्रिया डिजीज कॅन्सराची पिडा ट्युमर पिडा गेड्डे फायब्रॉइड्स सिस्ट आस्मा ब्रोंकायटिस वेझिंग आणि वेरिकोस वेन्स असली पिडा असली पेंटाची दूख पायाची दूख हाताची बुजा दूख आसात फ्रीज जातात व दुखता ओडटा आणि या वेळा हाताचे गांठी पायाचे तळवे तेका तरेचे उलोप येता आणि त्याच प्रमाणे हाताची बोटां ह्या युवेच्या दिसांनी आर्थरायटीस आसल्या जायते दूख भोगता समा मारपूंक येना हाताक एका सायड ना एका सायडीन बळ ना पांयाक बळ ना लॉरेन्स म्हणल्यार एकलो भुरगो प्राय तरणाटो वळवळटा एक सायड ताका ना असल्याक रुबी सिक्वेरा म्हणली जायते आपल्या कुडींत जायते सगत उणी जाल्या वळवळटा असल्याक ते मागया लॉरेन्स म्हणल्यार तरणाटो बेंगलोरांत वळवळून आसा ताचें ऑपरेशन काल जाला ताका बरी भलायकी मेळच्याक सेलिनबाई कॅन्सरचें ऑपरेशन जाला तिका जाय बरी भलायकी मेळच्याक अशें नानंतर तरेचें ऑपरेशन नानंतरची पिडा तुमच्या कुडींत आसा तर ह्या वेळार जेजू सांगात जेजू कडेन उपकार मागात आणि ती पिडा संपोवन दरान तुमच्या कुडींत जेजूच्या नांवान जेजू आमले रगता जावन पयस सरोंको आणि गोंड जावंको ह्या वेळा हांव फरमायता हर कसली पिडा एका तकलेतान तळे उपरांत उजव्याक या दाव्याक एकादारीची दूख तुका भक्ता कोंकल्या बरें जाता असले कसले दूख आसा तर मगेच्या भावन आनी भयणीनो हयच्या दिसा जेजूचें नांव व्हरतें नांव पवित्र नांव त्याच नांवांत हांव आतां फरमायता ही सगळी पिडा कोण जावं दी त्या पिडेचो आवाज हर एका पिडेची पाळा जेजू खाण उडय सांग बरो एड्स पिडा आसा सांग बरो HIV आसा सांग बरो कोरोज आसा सांग बरो नानंतरचे स्किन डिजीज आसा आणि कसले दुसरे पिडा आसा तर कंपाउंडर खाण उडय कसले ब्लॉकेज आसा बॉन्डेज आसा ते सगळे कुडींत आसले हर एक पिडे खातीर ह्या वेळा ते संपूर्ण नापयन जावं जाग मागता आणि जेच्या नांवान हांव फरमायता ती पिडा कोण जावं दी पयस सरो दी जेच्या नांवान जेच्या मळे रक्ताच्या बळान
ह्या वेळा हांगासरल्या हर एका भुरग्याची सगळे कुडीची शारीरिक पिडा संपन्न पैसोन जेचं तुझ्या नावात ह्याच्या सगळ्या कुडीक ज्यामध्ये रगत देवय जेच्या नावाला बरमयता पिडा सगळे या भुरग्याच्या कुडीत सरदे नासावले जेसू तुझ्या रक्ता माका सुटका दी जेसू तुझ्या रक्ता म्हजी बातकां पुसून काड जेसू तुझ्या रक्तान म्हजी पिडा तूं पयस कर जेसू तुझ्या रक्तान तूं म्हाका नवो कर जेसू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता जेसू तुझे रगत जी पापी बदलता जेसू तुझे रगत मोचे दुख पयस करता जेसू तुझे रगत म्हाका सोडवून दिता जेसू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता जेसू तुझे रगत मोचे जिवीत बदलता जेसू तुझे रगत म्हाका सोडवून दिता जेसू तुझे रगत मोची दुख पयस करता वेळा मगाच्या भावान आणि भयणान तुमचे एकामेका लागीं आसल्यांचे हात धरात एकामेकाचे हात धरात बगल्यांत आसल्यांचे पयस वेचे नाका रावल्ल्या कडेन आसल्यार पुरो आणि आता तुमचे दोळे बंद करात मगाच्यान आत्मीक तरसो दोळो भितरलो उक्तो करात जेजू तुमकां एकामेकाच्या मोगान बरोवंक तो आमचे थंय आसले चड नाका जाल्ले वायट चिंता माटमंत्राचे पितीचपणाचे वायट सवयो दुसऱ्या लागीं आमचे एकानी जाते वाग सोडणं दुसरा वाटो शॉर्टकट हेच घेवन आमच्या जिवीत आज पिडार केला नाका जालो दुबाव ताणें ते केला आनी हे केला एकामेका थंय खुटमात बरो सन्मान रचूंक सोडिना गोवा बायलेमध्ये बरे चिंतनान भुरग्यामध्ये युवा जणांमध्ये जायते नाका जाल्ले वायट सक्त्यो लौकिक संगते विशयी ओडण्यो ह्या संवसाराचे रक्त मासाचे वंद होण्यात आमची युवा जाणां आज मेतेर जाल्यात रे सम्या जेजू ह्या युवा जाणांक ह्या भुरग्यांक ह्या वडिलांक सगळ्यांक ह्या वेळा जाय जाल्यार बरें चिंतप तुज्या नांवांत सकत भोगूंक जाय जाल्यार बरें म्हण ताका दी एंजलीक नेम आंजाळ नांव तें घरान भरलेले वर्ते बळान भरले नांव ह्या वेळा आमचे तें आसले सक्कडी उणेपण कांडोडून जागे हर एकला तें तुमचे तें आसली ती पॉझिटिव्ह धनात्मक सकत एकामेका तें वांटून घेयात तुमच्या हात तुम्ही धरिल्ले आसात ह्या वेळा द पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स एकला तें उणें आसूंक बरो एकला तें चड आसूंक बरो पूण आमी पवित्र आत्मीक तरान बरयल्ले आतां आमी एकामेका तरान गूण जावच्याक एकामेका तरान पवित्र जावच्याक बागेनपणाच्या चिनयेक आमी पावच्या जेचे पवित्र नांव ह्या वेळा संपूर्ण तरान आमकां सकत दिवं दी जेच्या नांवान जेच्या अमलीक बळान जेचे सक्तवन नांव द पावरफुल नेम ऑफ जीसस एट दिस टाइम let every individual, let every child, let every youth, let every elder member in this place be filled with your powerful vibration. जेजू तुझ्या आत्मी सकते ह्या वेळा भुरग्यांत वाडी तुजो वर्त पावस गोण करचो पावस पिडा गोण करचे पावस तुझ्या अमली रगत सगळ्या भुरग्यांत सडय ह्या भुरग्यांक जाय जाल्यार बरी भलायकी दी ह्या भुरग्यांक जाय जाल्यार बरें चिंतप दी ह्या भुरग्यांत सगळें उणेपण काडून बरेंपण तुज्या नांवांत भरती करून दी जेजू तुजें नांव वर्ते तरान ह्या भुरग्यांत कार्य रुपी जावं दी ह्या भुरग्यांचे सगळे वितोळे पयस कर सगळे नाका जाल्ले दुश्टकाय पयस कर पयस कर सम्या पिड्याची ते बाळां तुवें वण काडल्याय तांकां जाय जाल्यार बरो सुसेग दी उल्हासान तांकां भर उत्साहीत तांकां कर उर्बेस्त तांकां कर तुज्या कृपेच्या देण्यानी तांकां भर जेजू तुज्या नांवांत तांकां सत्यवंत भक्तिवंत पवित्रपण आणि त्याच प्रमाणे वर्ते समर्पणाची चिनी तांकां दिवं Oh, por Jesús,
por Gesù, सांगा ते का दैविक जेजूकडे विनंती करा स्पर्शन ते तुझ्या por Gesù, por Gesù, por Gesù, दैविक स्पर्शन तुझ्या Lord जेजू सगळे आमचे हात वयर करूया एकपटी स्तुती करूया सगळे आमी एका थाळ्यान म्हणया हालेलुया 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 जेजू हालेलुया जेजू मंगळा जेजू दायणा जेजू करपे सगळा जेजू ओ जेजू 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 ह्या भुरग्यांक जाय जाल्यार सगळे बरे बरे दीस जम्या ह्या भुरग्यांचे सगळे पॉयंट बरे जावनी सगळ्या दुसऱ्या गांवाक वयच्या भुरग्यांक बरे पॉयंट आमी मागता जम्या युवा जाणांक तुज्या सक्तेन बर जम्या तांची सकत वायट सक्ते पयस केल्लो तो ह्या वेळा तांचे थंय पवित्रपण बर सगळी युवा जाणां तुज्या मोगाची जावं दी तुज्या मोळाची जावं दी तुज्या वरच्या सक्तेन आनी भक्तेन बरें दिवचें हालेलुया 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 बिंबेर आमी पडुया आशिर्वादाक आमी आयती जावया जेजे वरते आशिर्वाद तो आमकां ह्या वेळा दिता Ijaboda Sacramenta Sestang naman poruya Povila jarupa botla Novio riti adarya Salvamecha uskepisya Bavarta ci mortibya Sose Bapa Tășești puta Ola sani stutisa Podvi महिमा सस्ता सस्ता Eka staria căsita Tuca dogancia spirita Sama sami navata Amen. हे देवा आमचे सक्रमांता काल तुझ्या कश्टमरना सोगडास तू आमकां सोडलाय हयच्या दिसांगा तुझ्या आजारपणान एकठांय जाल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दायर आयकोन घे आनी तांकां तुज्या व्हरत्या मोगान भर चड आनी चड मापान तुज्या नांवाचो व्हरतो हो सगत तांचे वयर वत हे बोव वापरपाचे पवित्र सक्तेवन नांव त्या नांवांत आमी जियेत आसतना तुजे करीत सक्सेस जावं आमकां निर्मी सो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Amen. तुझ्या भेटी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती करपे करत्या कळसाण मनान भेटो करगा बलिदान Tiswo aiso tuwing samkan nilo Kasong tuji mahat karya Uban nikal sargatin sudbuni Tuja mitme nakleya moga Tuja beti bhakti ami आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती तुझे कालत्या कळसाण मोनान भेटो करगा बलिदान
मोगाच्या भाव भयणीनो संतोष भरीत काळजान तुमकां व्हरतो येवकार मागता ह्या मिसाच्या बलिदानाक देवाकार गाणे देवाचो उपकार पावडनो हो वेळ ताणें आमकां दिला ह्या मिसाच्या बलिदानांत आयती गेल्यांत पवित्र नावे मिसाचें बलिदान माया मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी आराम करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो आमी सदांच जिवाळ जाय क्रियाळ जाय खरी आत्माक जावन आमच्या जिवाना मुखारसून व्हरत जाय तर त्या जिवनाक जायती बरी जर दिवचो जेजू आमच्या सांगता आसा जाय. हे आमचे थंय ना आनी ताचे वयर आमी होंदोन नाव तर आमचे निर्धार आमी घेता धर ते आमचे वैयक्तीक निर्धार जावन पोंताक धडबडे पांय नासतना रावंक बरो पावल्यार ताचे थंय चड जर नातले जिवन आमचें जाता. देवाच्या वर्त्या कृपेन भरता आसतना देवूच आमकां आमचे सांगाता हात धर म्हणल्यार बरी सांगातपणांत ताच्या आजारपणांत आमकां मुखारसून व्हरता. असलें बरें जिवीत जियोवन जाग आमी हांगा आयली सर्व आनी आपुरबाय तरान क्रिस्ती जिवितांत मनशापण भोगूंक आमकां तो आपोवणे दिता. असले मनशापण भोगले जावन आसात सांता भक्त प्रत्येक तरान समलोरेसाक लोकांची इतली भिरमत दिसतली की तांच्या हर एका कश्टांनी तो वांटेली जातलो मात्र न्ही आपल्या सगळे जिवीत क्रिस्ताच्या मोगान हेरांच्या वर्ता मायपासान तो जियलो जावन आसा. आनी असलें बरें म्हणून ताणें आमकां दिल्लें आमी मानून घेवया. आमी सदांच आत्मीक सक्तीन बरोवंक पेसाडया. आमचे काळजां मनां नितळ करुया. आजले पातकांची दुखतन सांगता आमी म्हणया हांव पातके सर्वपिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळें हांव सरोन सांगता मनाचे तोंडात सोडून वायट उलोवप आनी बरें सोडून हय सैतीन पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो उगड अपराध ह्या बसपण संख्वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या परदेवलोगी येणारी गरज प्रार्थना मागता. सर्वपदाता देव आमचे काकूत करूंक आमचे पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा महिमा देवा बोल सर्वी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वभेदार देवा दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुझा वागता सोनियाचे सुख बापाच्या लेखात पुरा सोनिया देवा देवाचे श्रेय संसाराचे पापादाय आमची प्रार्थना
स्थान आमचे मागे मानवले या पवित्रता सांगावे देवा बाबाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकच तो परमेश्वर आज प्रत्येक तरानं आम्ही मागोंक जाय आदलो पाप साहेब बेनेडिक्ट सोळावो तुजें मरण जावन आज न्ही की 35 जावन आसा जायती बरी मिनात काण देवाक लागसिलो जाल्लो तो त्या सर्गींच्या दायजांत देव ताका वांटेली करून दी आनी मग सर्व जायती बेसांवां धाडच्याक ताचे शांतीपण आनी भगेवनपण त्या परत्या सर्गाच्या वांटेलीपणांत ताका पावो जावं दी म्हूण आमी मागया प्रार्थया बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन भगवान लोरे दुर्बळांच्या सेवेन विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून मैमेवन जावंक पावलो तुझ्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चड आमकां बळ दी आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तो बापा सवे आणि पवित्र आत्म्याचे एकवटांची येता आणि रातभर चलयता सस्ताच्या सस्ता सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतले वाचप मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय हो सुरवेर थावन तुमी आयकल्लो संदेश आमी कांय ना बरी जाय नाये तो सैतानाच्या पक्षेक मेळिल्लो आपल्या भावाकच ताणें जिवेशी मारलो कित्या पासत ताणें भावाक जिवेशी मारलो ताची कृत्यां खोटी आनी ताच्या भावाची नितीवंत जाल्ली देखून भावानो संवसार तुमचो द्वेश करता म्हूण तुमी विजमीत पावा नाकात आमी मरणांतली बायसन जिविताक उतरल्या म्हूण आमी जाणाव आमच्या भावाचो मोग आमी करता जाल्ल्यान हे आमकां कळटा जो कोण मोग करिना तो आनीकय मरणाच्या पासांतच उरला आपल्या भावाचो द्वेश करता तो हर एकलो कुनिगारच सई खंयच्याय कुनिगारांक थंय सासणीक जिवीत ना म्हूण तुमी जाणात क्रिस्तान आमचे पासत आपलो जीव दिलो हातूंत मोग कितें म्हूण आमी जाणा जाल्या आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय ह्या संवसारान ग्रेस्तकाय आसलेलो कोणी आपलो भाव गरजेंत आसा तें पळोवन आपलें काळीज दारूण करीत जाल्यार ताचे सवें देवाचो मोग कसो आसत भुरग्यांनो खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय बगार यथार्थपणी आनी करनेन आमी तो दाखोवंक जाय अशें आमी स्वताचे मनीस म्हूण आमकां समजतले हाचे वरवींच देवा हुजीर आमी समाधानान आसतल्या आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यारय सर्व संगती जाणा आसलेलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या की वर्तो म्हूण आमी समजूंक जाय मोगाच्या न्हू आमचे अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेणेन फुडें सरूंक शकतल्या देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार solo tacia hingacio sceglio संतोषां सर्वेश्वरा जय जय मोन्ये पृथ्वीये उल्हासान ताची सेवा कर
ताच्या हिंडाच्यो शेळयो सर्वेस्पर देव मोन जना जाया तो आमचो रसनार आमी ताची जावन आसा आमी ताचो ताच्या इंडाच्यो शेळयो ताचो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो वकन स्तुतीये सोवे ताच्या मंदिराच्या दरवटल्यांतल्यान हर गांगितां सोवे ताच्या हांगणान भितर सरा ताचो उपकार मांदा ताचे नांव हरसिया ताचो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो ताचो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो Sekarang kami biramnya. Alleluia, 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 alleluia. एक पवित्रीस आमकां उदेला येया तुमी जनांगानो सोम्या कारतन करा हा संसारी बोट प्रकाश पांकला Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो समजो अमर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभार्थ महिमा तुका सुम्या. दुसऱ्या दिसा जेजून गलिल्याक वेचे म्हणून निश्चित गेले तवळ ताका पिलीप मेळ्ळो म्हज्या फाटल्यान ये म्हणालो जेजू ताका आंद्रे बेस्तायसो आणि पेद्रू आणि पिलिपी त्याच नागाराचे पिलिपाक नतानएल मेळ्ळो आणि पिलिपान ताका म्हळें मोयजेच्या नियमशास्त्रांत आणि प्रवादेच्या पुस्तकांनी जाचे विशयान बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो नाजारेचो जेजू तो सुजेचो पूत नतानएलान जाप दिली नाजारेचो थंय जावन कितें बरें येत पिलीप ताका म्हणालो ये आणि पळे आपणाच येतेल्या नतानएलाक पळोवन जेजून म्हळें पळया ये करो इस्रायलागर हाचे थंय कसलेंच कापाट ना नतानएलान जेजूक विचारलें तुका कशी म्हजी वळख जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पिलिपान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखा मळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो नतानएल ताका जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री तूं देवाचो पूत जेजून ताका म्हळें अंजुराच्या रुखा मळांत हांवें तुका पळयलो म्हणो हांवें म्हळें देखून तूं सतमानताय हाचे प्राचवर्ती घडिता तूं देखतालोय आनी उपरांत तो म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापुताचेर देवाचे तूं चडलेले देवलेले तुमी देखतेल्यात
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता समलोरेसाच्या वर्तमानान आणि मोगान जेजूच्या पायाथळा एक जावन अत्रेकच्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एकलो प्रख्यात तत्वज्ञानी एवढी बसोन चिंता एम आय लिव्हिंग माय लायफ टू द फुल्लेस्ट हांव संपूर्ण तरान म्हजें जिवीत जियोन आसा गी हे एक सवाल त्याच्या मोतींत घडये घडये उदेताले आनी अशें उदेत आसतना तो जायतो डिस्टर्ब जातालो ताचे ते इराराय बगताली आनी तो म्हणटालो हांव म्हजें जिवीत संपूर्ण तरान जियेता गी देवान म्हाका एक जिवीत दिलां जायतो चिंतपां वाटयता पूण म्हजें जिवीत संपूर्ण तरान हांव जियेलां गी ह्या ताच्या सवालाक ताका जाप मेळनासल्या वेळार तो उठलो आनी गेलो गौतमा बुद्धा लागीं गौतमा बुद्धा लागीं वचोन तो म्हणा लागलो तो जायतो आध्यात्मीक गुरू तुका जायती जाणवाय आसा देवाक लागशिल्लो मनीस पवित्र तूं जालाय तर हांवें अत्यंत पवित्र जीवन जावं करच्याक ह्या हांव पवित्र म्हणो म्हाका लोकांनी वळखून घेवच्याक हांवें कितें करीत जाय ह्या हाऊ शुड आय लिव टू द फुल्लेस्ट एक्सटेंट ऑफ माय लायफ 100% आय शुड लिव गौतम बुद्ध ताका म्हणा लागलो ते मस्त इजी कांयच तुवें ताका तितली तकली आठोवची गरज ना तो म्हणा लागलो हांव कितले दीस जावन चिंता पूण म्हाका कांयच एक जावप मेळना तर ताका तो म्हणा लागलो पो सांगा आनी ह्या वेळार तो म्हणा लागलो एका वर्साक 365 डेज आसात वय म्हणा लागलो आनी एका दिसाक 24 वरां आसात वय आनी 24 वरांत एका वर तुवें काडलें जाल्यार ताका 60 मिनिटां आसात 60 मिनिट्स आनी एका मिनिटाक 60 सेकंड्स वय आनी ह्या एका सेकंडाचो कुडके म्हळ्यार इंग्लिशांत आमी ताका फ्रॅक्शन म्हणटा एक सेकंडाचो कुडको करना तूं त्या एका सेकंडाच्या कुडक्यान भोव वापरपाय तरान तुजें जिवीत जियलोय तर म्हळ्यार यू हॅव फेल्ट द प्रेझन्स ऑफ युअर सेल्फ अँड प्रेझन्स ऑफ गॉड तूं तुजें अस्तित्वपण तें त्या सेकंडाच्या कुडक्यान म्हळ्यार फ्रॅक्शनांत आसा तर तूं पवित्र म्हण लेखी येते आनी वो म्हणा लागलो तें साध्य आसा गी गौतम बुद्ध म्हणा लागलो तूं म्हाका पवित्र म्हणटाय न्ही आनी हांवें पवित्र जावंक कारण तितलेंच तो सेकंडाचो फ्रॅक्शन हांव म्हजें जिवन अस्तित्वपण हांवें समजून घेतलां त्या अस्तित्वपणाक देवाची ससाय म्हाका आसा म्हण म्हाका कळयल्ल्या देखून म्हजें तें हांव संपूर्ण तरान म्हजें जिवीत जियेता म्हजे भावन आनी भयणीनो आज आमी पळयलें जाल्यार फिलीप एक निस्वार्थी जीवन आसो आनी नतानेल निस्कपटी खपटपण ताचे थंय ना म्हण जेजून आमकां दाखोवन दिलां निस्वार्थी जीवन असो जाल्ल्या देखून फिलीप सगळ्यांक आपयता नतानेलाक आपयता कित्याक संपूर्ण तरान देवाच्या वर्त्या आजारपणान तो जियेतालो देवाचें बरेंपण ताणें मानून घेतलें आनी ह्या देखून फिलीप जेजू फाटल्यान वचून जेजू सांगात एक जावं जेजूचें जिवीत समजून घेतलो आनी नतानेल जेजू विशयान कांयच ताका व्हरतो पत्तीनी नातली भावार्थी नातलो त्या देखून तो म्हणटा नाजारेता जावन कितें बरें येवंक साध्य आसा जायते फुडें आमी अशें म्हणटा त्या मनशा जावन कितें बरें येवंक आसा मोगाचेर आमी कोणाकय उणेंपण करूंक ना कित्याक देवान तांकां रचला देवान तांकां पोसचें तांचे जावन कितेंय करूंक देव शकता आनी असलें बरेंपण देव तांचे थंय करता आसतना हांव आनी तुमी कोण तांकां जज करूंक हांव आनी तुमी कोण तांचे थंय तसलीं तालेंतानांत तसलें कुरपेस्त जिवन तांचे थंय ना म्हणूंक आमी पावोनय त्या देखून फिलीप जेजू विशयांत नतानेलाक कळीत करता तो म्हणना
तो ते आर्ग्यू करिना, तो ते डिबेट करिना. ताच्या बदलाक तो जेजू विशय ताका सांगता. जे कितें आपणे अणभव केला जेजूको तो अणभव नातानाल्या थंय तो वांटून घेता. आनी अशें नातानाल्या थंय वांटून घेता आसतना हळटार ताचे थंय एका तराची उरपा बगता. आनी जेजू ताका पळयत आसतना जेजू समजून घेता कित्याक हो मनीस कापाटी न्हय, निस्कापाटीपणाचो. निस्कापाटीपणाचो जाल्ल्या देखून असल्या त्या मनशाक जेजू म्हणटा जायतें बरेंपण तूं देखूंक शकतालोय. आनी आमी सर्वांत जालें बरेंपण देखूंक साका जाय तर निस्वार्थपण आमचे थंय आसा जाय, निस्कपाटी आमी जाय. कशें गौतम बुद्धा म्हणटा एवरी फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड यू नीड टू फील द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड अँड प्रेझन्स ऑफ युअर सेल्फ. तुज्या जिवनांत हर एक पटी जेजू म्हज्या थंय जी येता, देवाचे वर्तेपण म्हजे थंय आसा. देवान म्हाका रचला तर एक वापरपाचो उद्देश जारी करच्या खातीर ताणें रचला. तर हांव आनी तुमी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कितलेय उंचायेक देव आमकां व्हरों दी. देवाचें अस्तित्वपण आजारपण आमच्या जिवनांत हर एक घडी आमी भोगोंक जाय. म्हाका तें करूंक जाता. एकलो म्हणा लागलो रेतीर गायिल्लो फादर देवान गायला गेला, देवान कांय करूं ना. म्हजी मिनात जायती मिनात हांवें काडल्या. आज व्हडलो मनीस हांव ग्रेस बरें जायतो नांवार्थीक जाला तर म्हज्या मिनातेन जाल्लो. हांव म्हणलें तशें म्हणा नाका. कित्याक देवान तुका जायते कृपेची देणी दिल्यान, देवान तुजेर बेसांवांतल्यान सर्वेच पद तुका आशिर्वादीत करूं आनी तुका सांबाळूं. हें जावन आसा आमचें मागणें. तुज्या वेताचो प्रकाश बरीत किरणा तुज्या तो पांकोव दी आनी तुका सदांच तो राखो दी. आनी असले नव्या वर्सा दीस आमी पयल्या वचपांत आयकल्लें जावन आसा देवाचे वरते आशिर्वाद दी. तर मगेचे भावन आनी भयणीनो हेच्या दीस आमी सगळे आमी एक जाल्या फिलिपा बरी निस्वार्थपण जीवन आमी जियोंक जेजू लागीं मागया. देवाची कृपा आमी मागया. बेसांवांनी तो आमकां भरून दी. निस्कापाटी कितेंय जावं दी, कोणी कितेंय जियों दी, पण हांव निस्कापाटी जावन वापर पायतना नितळ निर्मळ काळजान हांव भरलो तर आनी म्हज्या काळजाचे अत्रेक डायरेक्ट देवा थंय ते पावताले. त्या खातीर हर एक फावटी जेजू म्हणटा नितळ निर्मळ काळजाचे तुमी जाया, एका मनाची तुमी जाया. खंय दोग्या तेक एका मनाचे जावन म्हजे थंय ते विसरता तरी खंडीत जावन हांव ताका तें दितालो. जेजू अनुभव तुका आनी म्हाका करूंक ताणें आपोवणें दिलां. कशें फिलीप आनी नतानेल, आंद्रे, सिमांव तांकां कालच्या आनी आयच्या दिसा तसलो अनुभव भोगलो गी, तसो अनुभव भोगच्या खातीर हांगा आयले तुमी. जेजू तुमकांय तो अनुभव दिवन दी. आमेन. एक निसर्गा भक्तीन तुझो आधार मागता. बापा तू होऊन डोवार मोगान तुका आसवे गैगा उतरून गई होऊन डोवार जीविताका विमोड मागता. बापा तू होऊन डोवार मोगान तुका आसवे गैगा उतरून गई होऊन डोवार जीविताका विमोड मागता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेता देवा बापा म्हणतात असले सामणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानकाने महिमे आमच्या नेक्या पवित्रेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेले जिविताची वाट आपली करून मोग्या लोरे जमने दोंबलेल्या गोवाच्या कणा परींग ह्या जिवाच्या संवसारान परवा करिनासतना
रक्त सगळ्यांच्या मरणावर महिमेवन जालो आणि पवित्र सभे सुभाम पेक दिवंक पावलो. असं मनान आमी संसाराचे सोडून बसत आमच्या जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सभे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वसोया. अशी आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदाणी ससनाच्या देवा सरकाळे आनी चतय आमी तुका देन वासोंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या नांत सवतारे तुवें सगळ्या रस्ता आसतना मनशा गोळ्याच्या उदार गते खातीर तुज्या एकल्या पुत्या संवसारांत हाडिल्लोय. ताणें असो आमचो मोग केलो की ताच्या कश्टा मरणांनी पुन्हा जिवन म्हणरवी नवें जिवीत आमकां दिलें. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळबाळ निरंतर गायतात तुजे मुखार. दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय 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 बोल. सगळी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय. ओ सगळी तुका जय 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 बोल. सगळी तुका जय जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरे. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून तेणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी चटणी कराराचें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. हो बाबा तस घेऊन सोमी जेसु मेलो. सोमी जेसु मेलो. सोमी जेसु जीवन साला. हो भावार्था सुखू आम्ही परगटा. बापाचे चमणाचणे पुन्हा जीवनपणाचो मी भक्तपणे उगडास करता आणि वा जिविताचो उंडाळे सोडोवची कास तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत सेवतले आमां समेजता.
पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्या प्रेतमेचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, जेराल्ड आयजक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाच्या भरवशान मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणींचेर काकूल कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीक मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ फावोवंक पळोवंक फावो कर. आम्हा समस्तांचेर दया कर म्हूण आमी मागता. अहंकार मोरये देवाचे माये संगाती, तिचे पती भगवंत जुजे, भगवंत धर्मदत्त आनी सांत लॉरेन्स सवकाळी तुका मानतात असल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाती तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदा बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. वापरपाचे प्रार्थना आमच्या जिविताक जाय जाली जर सुम्याचेचून दिल्ली सांगता आमी म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येव, तुझे कशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडा पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादाय करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गेंचे बागण्यांच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्त जेणे पुरुशानत तळटले आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. कित्याक रसवडके पदवे आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुमचे दमद तांबळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशी परमे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेजेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगान उल्हासान आनी खऱ्या संतोषान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यानो पण आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त हाचो वर्तान मोग करूंक आमकां ताणें आपोवणें दिलां. हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सरे सुभागी. सम्या म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कसोतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. काय नाव
बी म्हाका लागता उपान घेऊन ताच्या सर्गी बंदाक पायता सोमी म्हजो गोळी काय नावणे म्हाका सोरो बिता म्हाका जेजू मोच्या मोगान सोडवून दारा काळीज मोजी मोगान तुझ्या परमोगा सागरा देवपूर तुझी लिपो आबल बाळून सालू तुसाचे मरण सोसू तारक मोजो सारू अर्गां तुका जेजू मोच्या मोगान सोडवून दारा काळीज मोची मोगान तुझ्या परमोगा सागरा स्वामी म्हणटा कोण म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकी आसतालो. प्रार्थया जेजूच्या आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगव्या लोरेजाच्या काळजा बरें आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आळ उपाद्रांक उगड आनी ताच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनेक भक्तलांचे हक्क राखूं आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का बसत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आयच्या या मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमच्या बसत तो भेटयलां. तशेंच आयचें आराधन चलोवन वेलां मानादीक बाप रिचर्ड क्वाड्रस कापुजीन याजक मंगळूरू हांकां तुमचे नवी आभार मानून घेता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच 6 भेटवणी केल्या मानादीक बाप मौरीस डेसा निरकांड फिरगजेचे प्रस्तुत बरेली DACजींत आपली सेवा दिवन आसात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेर्स आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतल्या आमच्या बासिलिकाच्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. मुखार येवन आयच्या दिसा ह्या मुर्दोम आनी तशेंच जेवणाची वंतिके दिल्ल्यांक मानाचे वात्यो दिजय म्हणून विनंती करता. पदेदारा बापा ह्या वातींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या पवित्र थळार सान लोरेसाच्या मनांक मुर्दोम दिल्ल्या वंतिके दिल्ल्या जेवणाचें प्रायोजन जाल्ल्या विविध रितीन कुमक केल्ल्या तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागता. तांणी दिल्ली वंतिकी मुर्दोम आनी दाना मुखांतर सान लोरेसाक मान जाता आसतना तांचेर विशेष आशिर्वादां देवो. ह्या वातीचो उजवाड सरतराचो काळोख पयस करून दिवन मागता क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात. वाती स्वीकार करच्यो. मुर्दोमो क्लाइव सिक्वेरा मुंबई, क्लाइव सिक्वेरा मुंबई, रिचर्ड एंड डॉरथी पिंटो कुंटलपाडिये, रिचर्ड एंड डॉरथी पिंटो कुंटलपाडिये, मैक्सिम एस मतायस दूपदकट्टे, मैक्सिम एस मतायस दूपदकट्टे. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां विल्सन लोबो बोंदेल, विल्सन लोबो बोंदेल, एल्स्टर बर्बोजा मणिपाल, एलिस्टर बर्बोजा मणिपाल, जॉन्सन एंड ज्योति डिसोजा शंकरपुरा, जॉन्सन एंड ज्योति डिसोजा शंकरपुरा, जॉयसन लॉयड नोरोना बजगोड़ी,
जॉयसन लॉयड नोरोना बजगोळी, विशॉन अल्मेडा पूना, विशॉन अल्मेडा पूना, सिरिल पिंटो अँड फॅमिली मियार, सिरिल पिंटो अँड फॅमिली मियार, अलेक्स फेर्नांडिस मुंबई, अलेक्स फेर्नांडिस मुंबई, दिवान डिसोजा बेलमंट, दिवान डिसोजा बेलमंट, प्रकाश प्रिया डिसोजा बेळा, प्रकाश प्रिया डिसोजा बेळा आनी देवादीन सिसिलिया मस्करेनस आनी बेनेडिक्टा जोसेफ हांच्या उड आसाक ते भुरग्यांनी दिवची काणी दुपदा कट्टे वाडो कोणी आसल्यार ताणी येवन घेवचें. रोनाल्ड मार्टीस काटपाडी, रोनाल्ड मार्टीस काटपाडी मुर्दो म्हाका न्ही वंतिके दिल्ल्यांची कोणाची नांवां सोण गेल्यार ताणी येवन वाती मानवच्यो वाती स्विकार करच्यो. लोरेसा आमच्या पात्रोणा वंदीत हांव तुका आमी प्रधान सेवका एका ताळ्यान भक्तीपोणी गावून गायना हर्षीत हांव तुका आमी भोगता मोगाडा क्रिस्ताच्या मोगान तूं सगळोच बरो वळख ताची तुवें सर्वांक दिली कसोसून तुवें व्हडा दयान क्रिस्ताची बरी कबत करत केली. सालोरेसाक नोवेनांचे मागणे हे जैतेवंत मारतीरा सालोरेसा तरण्या प्रायरच करत्या खातीर कठीण सोसून जीव दिल्या आयक आमचे कळके मागणे वरत्या पातळीन आमी तुजे सच्चे आयल्या जीव भावार्थ थीर बरोसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो रोम आमकां सोन दे आमच्या बेसाक जावं निस्कळपण आमच्या थंय परतळशें कर आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिरेन आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर अनभावार्थ्यांक आनी भावार्थान शेणिल्ल्यांक सगळींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुज्या बळदेक मजतीन देवाचे राज संवसारांत विस्तारून दे आमच्या कुडीच्या सरगरजांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन. सालोरे मुखांतर मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितात. पैण बऱ्या तरेन जाल्ल्याक अर्गां दितात. काजार बऱ्या तरेन जाल्ल्याक अर्गां दितात. भुरग्यांचे देणे लाभल्या पासत अर्गां दितात. बरें काम फावो जाल्ल्या पासत बोरवेलांत उदक मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. अशें साबार अर्गां ते सवां पासत देवाक सालोरे मुखांतर अर्गां दितात. अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आनी ससना. सालोरे मुखांतर विविध ते सवां विनवण्यो हांगासर मागतात. बरी भलायकी मेळच्या पासत रीण फारीक जावच्या पासत भायल्या गांवांत तावन पाटी येवच्या पासत बरी सैरीक मेळच्या पासत नवें घरचें काम सुरू करूंक आमाल पिवणें आनी सिगरेट सोडूंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे पासत गोवा बायले मदें आसले समस्ये परिहार जावचे पासत विजा मेळोवंक थायरॉयड गूण जावंक दुबाव पयस जावंक शिरांचे समस्ये समा जावंक कातीची पिडा गूण जावचे पासत मागतात. राती बरी न्हीद येवचे पासत कॅन्सर पिडा गूण जावचे पासत शिकाप मतीन वचूंक पेंगटाची दूख गूण जावंक भुरग्यान हट सोडचे पासत बरें काम मेळचे पासत IELTS एग्जाम पास जावचे पासत मागतात. जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक हाती घेतिल्लें काम पोतांक पावचे पासत ताप शेळ कोंकली गूण जावचे पासत मतीक समाधान मेळचे पासत हाती घेतिल्लें काम पोतांक पावचे पासत चोरी जाल्ले पयशे आनी भांगार पाटी मेळचे पासत मागतात. आस्थमा गूण जावंक रिजल्ट बरें येवंक सर्व अडकळो पयस जावचे पासत इंटरव्यूआंत पास जावचे पासत हार्मोनाचे समस्ये समा जावचे पासत फ्लॅट सेल जावचे पासत
अनभावरती चल्याची इश्टाघात सोडचे पसोतो दिस पडतो ग्रास लाभोंक फिट्स गुण जावंक केस जडचे रावचे पसोत दळ्यांचे दिश्ट पाटी मेळचे पसोत कोर्टांत आसली केस इत्यर्थ जावचे पसोत मागतात मानसीक पिडा गुण जावचे पसोत भुरग्याचे देणे लाभचे पसोत वायट सवयो साडूंक भुरग्यांनी वडिलांचे उतार आयकोवचे पसोत भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत दिवंक गर्भकोशाची पिडा गुण जावचे पसोत तकली पडापड रावंक भुरग्यांनी शिकल्लें शिकाप मोतींत उरोवंक ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक सर्व ह्या जगांक आनी धर्म भयणीक बरी भलायकी मेळचे पसोत बोरवेलांत बरें उदक मेळचें पसोत पाट दूक गुण जावचे पसोत कान दूंक गुण जावचे पसोत मागतात तशेंच प्रत्येक तेसा पसोत हांगासर मागतात एका दादल्याचे पांयाचे आनी हाताचे बोळ पाटी मेळचे पसोत एका स्त्रियेचे पोटाचे सर्व समस्ये परिहार जावचे पसोत एका स्त्रियेन आमाल पियोवणें हाचे तावन संपूर्ण रितीन सुटका मेळचे पसोत एका स्त्रियेचे ब्रेस्ट बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पसोत तशेंच तिका बरी भलायकी मेळचे पसोत प्रत्येक रितीन हांगासर मागतात मोगाचे न्हू आमी समेस्तांच्या इराद्या पसोत मागया कोणा पासत आमी मागता पूण आमी बासयलां तांच्या इराद्या पसोत ह्या नव्यानाच्या इराद्या पसोत आमी समेस्तांच्या गरजां पसोत ह्या पवित्र तळाचे सर्व समस्ये इतर्थ जावचे पसोत आमी मागया पाटी पडलेली साबार योजना ह्या बसिलिकाची पोंताक पावचे पसोत आमी मागया तशेंच प्रत्येक जावन बसिलिकाचो रेक्टर म्हणात बाप आल्बन डिसोजा साबार दिसान तावन अस्वस्थ आसा आस्पत्रेंत आसा ताचे पसोत आमी मागया ताका बरी भलायकी बेगीनच मेळचे पसोत आनी मुखल्या दिसांनी जावचे आमच्या फेस्ताचे महापर्बेचें कार्य बऱ्या तरान जावंक आमी प्रत्येक रितीन ಮಾಗ್ಯ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ವಾಸಿಯಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಲದ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಈಡೇರಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದಯಾ दाखय सौम्या दया दाखय तू सालोरेसाच्या मजती दया दाखय तो दया दाखय सौम्या दया दाखय तो सालोरेसाच्या मजती दया दाखय तू. शेकिंग वावरताप्रमाणे बरे क्रिस्तांव जिणी जेवन बागी मरण मरून सरकार तुझे संगता ससना देवा बोलसूंचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दे आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान बरे कृपेन भरले शिमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. सांलो स्मर्ती रामा पसोत विनाती कर. क्रिस्तच्या बसण्याक आमी फौजोंच्या खातीर प्रार्थुया. ये सरपदेदारा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैतवर अशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवायशी कर म्हूण आमी लालन मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. सोम्याचे नावे आमचो आधार ताणेर सासरगाणी संसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी जी मोग तुजे सृश्टी पावून दी. सोमी तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो सरपदर आणि सष्टाच्या देवा तुझे गुण करचे सगळ पिढेच कोडीने वतोन कष्ट ज्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आणि व्हडा मोगान सांबाळटाय. ह्या तुझ्या विश्वाचे जाकरांचे तूं दाळ दिश्ट घाल
पातकाशा जावन रेवडल्या सरपान पसरले ताका सोडय मोतीचे आनी कोडीचे सत दूख तांचे धाम पयस कळ तुज्या गणित काकूचे पत्त्योन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता जमलो प्रत्येक मजतीन कोडी आत्म्याची भलायकी लाभय अबजलिकान तुज्या दैवी सावध संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे धादोस काय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुज्या सक्रांव जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकाश सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंता जावन जिवची आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां पावक कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी सदां काळ तुमचे रावो क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडका ಪವಿತಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿವೋ ದೇವ ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆನು ಪವಿತಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿವೋ ದೇವ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಆನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿವೋ ದೇವ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ
ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಳೆವು ಬಂದುರ್ಬೆ ಗವ್ಯ मोग परिमिते वाकनावाड्या फावो केल्या कामकां सांगो रेसा सत्कटायो पेटून गीतां गावया ತಾಳೆವು ಬಂದುರ್ಬೆ ಗವ್ಯ मोग परिमिते वाकनावाड्या फावो केल्या कामकां सांगो रेसा ताळयो पेटून गीतां गावया आरती गोडामना शांती फोन सोडले देवा मोगान पेटून राजी आदारले देवाक विस्वलो दैविक ज्ञानी सोपलो मोगा संदेश प्रसार करून सदांच पावतलो ताळेವು ಬಂದುರ್ಬೆ ಗವ್ಯ मोगा परिमित देवाक नावड्या फावो केल्या कामकां सालो रेसा सतत ताळयो पेटून गीतां गावया ताळेವು ಬಂದುರ್ಬೆ ಗವ್ಯ मोगा परिमित देवाक नावड्या फावो केल्या कामकां सालो रेसा सत्कर ताळयो पेटून गीतां गावया मोकाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां जेजूच्या पवित्रसा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भाग्यवंत लोरेसा भाग्यवंत कुर्सचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन